देवाची खोशी म्हाका कोळीत जाल्या आनी हांव संपूर्ण आत्मीक जानवायन बोल्लां. हांव जेजू क्रिस्ता थंय जियेतां. हांव एक नवी रोसना जावन आसा. ते खातीर म्हजे थंय जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा आनी जिव्या देवाची जाणवाय म्हजे भितर उपजता. हालेलुया. हांवें पोरण्या सैमाक पाठ केला आनी नवें सैम घेतलां. म्हज्या मनाची नवसणी जाला. जेजू क्रिस्तान म्हाका आपल्या सारको रोसला. म्हाका जानवायेचो आनी दर्शनाचो आत्मो मेळ्ळा. म्हज्या ओतोसपणाक उजवाड मेळ्ळा. हांव ह्या संवसाराची चाल दवरिना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या मनाची नवसणी जावन म्हजें रुपणटर जालां. आमेन. बुजवण आनी गोठाई पासत. हांव देवाचे जानवायेन वाडत वेतां. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन शक्तीन हांव बोलवंत जालां. म्हाका कालोकाच्या पोजवेंतलो सोडयला आनी म्हाका ताच्या मोगाच्या पुताच्या राजान भितर काडला. हांव देवा थंय जल्मला. संवसाराचेर जैत वर्सो भावाट म्हजे भितर वस्ती कोत्ता, कारण म्हजें सवें आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांतल्या हेर सगल्या वायट मेल्या आत्म्या परस चड बलादीक. क्रिस्त जो माखलेलो आसा ताच्या माखण्या वरवीं म्हाका बळ मेळटा. सोमयाची खुशालकाय म्हजी गोठाय. जेजू म्हज्या जिविताचें बोल. देवाची शांती, देवाची पुर्णतपाय म्हाका चड समाधानाक पावयता. म्हजें काळीज आनी मन जेजू क्रिस्ता थंय हाडटा. जें कितें बरें आनी निर्मळ, उत्तम आनी अपुरबायचें म्हूण लेखता तसल्यांचेर हांव म्हजें मन दवरतां. पाड उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरना, पूण जें फायद्याक पडटा आनी आयकतल्यांक बऱ्याक पडटा तेंच उलोवन हांव उलयतां. देवाचें पवित्र आत्म्याचें मन हांव दुखयना, कित्याक त्याच आत्म्या वरवीं देवान म्हजेर सोडवणीचो शिक्को मारला. हांव देवाचें उतर स्वतान उलयतां आनी हांव सोर कामान जेजू क्रिस्ता थंय वाडटां. खंयच्याच मनशान म्हाका देवाच्या हातांतलो काडूंक जायना, कित्याक म्हजे कडेन सासणीक आनी सुबान जिवीत आसा. देवाची शांती, देवाची पुर्णतपाय, कित्याक तोच म्हाका सांबाळटा. हांव देवाचें उतर म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, कित्याक तें जिवें उतर म्हाका जिवीत दिता. तें म्हाका मेळ्ळें तें म्हज्या आख्खे कुडीक भलायकी आनी पेखवणी दिता. देव म्हजे कुशीक आसा. देव म्हजे भितर आसा, तर म्हजेर आड कोण येतलो. देवान म्हजे जिणेक सगळें बरें तें दिलां. ते खातीर हांव ताजे देवीक सैमाचो भागीदार जालां. हांव भावार्थी आनी दुबावी न्हय. हांव भावार्थी देखून जेजूच्या नांवान हांव सगल्या देंवसाराच्या वायट आत्म्यांक धांवडटां. न्यो भासो उलयतां, पिडेस्तांचेर हात दवरता आनी पिडेस्तां बरीं जातात. जेजून म्हाका अभिशेक केला. जेजू क्रिस्तान म्हाका पदवी दिला. ताचें नांव वापरूंक आनी जें कितें हांव संवसारान बांदतां तें जेजू क्रिस्त स्वर्गार बांदून दवरता. सैताना, जेजूच्या नांवान हांव तुका आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक बांदतां आनी ते म्हाका म्हज्या घराब्याक कांयच वायट करूंक शकना. आनी जें कितें हांव संवसारान सोडटां तें जेजू क्रिस्त स्वर्गांतान सोडून दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव आंज बोडयांक सोडटां. आतांच वसा आनी म्हजें पीक सालवसांव तारण घेवन येयात. आतांच्या आतां वसात. म्हज्या जिविताची वाड हाडात. हांव देवाचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन चलतां. सर्गीच्या दुतानो
म्हाका सासणाचे आत्मीक दायज हाडात आनी म्हजी नवसोनी जावं कृपा दियात. जेजूचे नांवीन हांव जेजू क्रिस्ता थंय संपूर्ण आनी सगल्या शक्तीचेर जेजू क्रिस्ताचो अधिकार चलता. हांव ताचो वावराडी. म्हाका क्रिस्ता सवें रोचला. हांवें बरें काम कोच्याक तें काम क्रिस्तान आदी फुडें केलां. हांवें ताच्या नमुने प्रमाणें चलच्याक कातोलीक, क्रिस्तांव आनी भावार्थी ह्या सगल्या भावा भयणांक आपलें रीण माफ केलोलांचो ह्याच वेळार अनुभव जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी एक जेजू क्रिस्ताचे वांगडी भागीदार सांदे सगल्या संवसारांतल्या लोकांक पवित्र सोबीन येवच्याक हांव फरमायतां. आंजानो वसात आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां इगोर्जेन हाडात. तयार जागृत उर्बेन भरलेले देवाच्या कामांक आदार दिवंक पवित्र सोबेक आपलो दावो वांटो दितोले. पोडजोळीत जालोले माकलोले जेजूच्या नांवान पवित्र शास्त्र घेवन भोंवपी देंवसारांक पांयां थोडां मोस्तोवपी भावार्थी दुखेलेल्यांक हाडात, पिरेवटांक हाडात, गोरिबांक हाडात, चेपलोल्यांक हाडात आनी ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरे जातात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सदांकाल सगलो तरेचो आदार आनी सहकार मेळटा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव म्हज्या आयच्या दिसाक अदीक आनी अदीक अभिशेक फरमायतां. जें कितें हांव उलयतां तें हेंच आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें उलयतां. आमेन. जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी आनी दोनी. म्हणटच जोरूय हांव शुभ वर्तमान क्रिस्ताक परगट कोत्ता जाल्यार तें म्हाका एक वर न्हू, पूण म्हज्या बावतिस्मा दिसा पवित्र सोबेन म्हजेर घातलेलो एक कायदो. त्या दिसा म्हाका क्रिस्त न्हेसयला आनी क्रिस्त हांव जालां. म्हजे ओंठ पवित्र तेलान माखल्यात आनी म्हज्या ओंठाचेर शुभ वर्तमान परगट करूंक एक कायदो घातला आनी म्हाका प्रवादी माखला. सर्गीचें तारण, पेकोवणी, बोगसोणें, गिरेस्तकाय, मोग, शांती, बरेपण हें दायज वांटून सर्गीचो म्हाका राजा नेमला आनी पोरज्यो येवन गरजो मागणी बापाक भेटोवंक म्हाका यादनीक माखला आनी ह्यो पवित्र सोबीन बावतिस्मा दिसा घातलेलो कायदो हांव पालिना जाल्यार म्हजेर कोटा. मुगे हांव कायदो पालिना म्हणटच म्हजेरूच हांव शिराप मानून घेतां अशें 1 कोरिंथन 9:16 म्हणटा. आबा बापा, जावन म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आमेन. लूक 4:18-19 प्रमाणें म्हज्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा. जेजू क्रिस्तान म्हाका माखला आनी पवित्र केला. सगल्या वायटांतलो, पातकांतलो, शिरापांतलो, भिरांतींतलो आनी मोन्नांतलो म्हाका सोडयला. म्हज्या बऱ्यो फुडाराक आनी बऱ्यो जिविताक ह्यो सगल्यो भावार्थाच्यो भासावण्यो परतून परतून व्हडल्यान उच्चारून कानांनी आयकून आनी आयकून काळजान कांतून धरूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक चड गरजेचें. जोसवा 1:8. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Shikara baraba shikara gara gara basha. Shibara baraba kara katari kitilili titere shitara bara bara gari giri giri ri. Shirara bara 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 katari gili 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 gi shidara bara 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 bashara gara. Shandara bara bara bashala la 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 katara gadiri giri. Shibara bara 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 katara giri giri hiri kitala la 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 vishirarve. Shirambara bara 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 kara giri 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 shirara ra 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 ra. Hira bala 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 bashikara bara 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 giri giri giri. Shihandara bara 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 gara giri 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 giri. Shikara ra 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 tatara tatiri titiri ri 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 ri. Hira bara shibara bara biri giri 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 giri. Shigara bara 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 giri. Hala bala bara 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 kashikara gara gara ga. Ho baba bara gara giri 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 giri. Habara bara 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 giri giri ri 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 shihandara bara 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 kira gara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सर्गीच्या बापा तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत जेजू तुवें आमकां वेंचून काडलाय आयज तुवें आमकां हांगासर हाडलाय आनी जेजू हांव तुका दिनवासता आर्गां दिता तूं म्हजें सगळें जें कितें उलयतलो हांव तूं म्हज्या तोंडांसान उलयतलें पळयतात उद्देशी जेजू हांव न्ही पूण म्हजे उद्देशी कांयच न्ही फकत तूंच जे आनी तुवें आमकां सगळे जेजू तूं म्हजे सगलो वोकल कोड चेर कंट्रोल करताय आनी सगळ्या म्हजे कुडीचेर सगळ्या म्हज्या आत्म्याचेर तुवें तुजो अधिकार चलयताय आनी जें कितें हांव उलयतलो तो तूं उलयतले अधिकार म्हजे उद्देशी जेजू हांव न्ही पूण तूं आर्गां तुका जेजू कित्याक तुवें वेंचून काडलाय तशेंच जी भाव भयणां हांगासर बसल्यात आनी ती जेजूचें उतर आयकता आनी सगळे कोण हांव सगळ्या युट्यूबाचेर सगळे वर्ल्ड वायड आयकता तांकांय तुवें मागलाय आनी जें कितें देवाचें उतर जें बरें सत तें तांकां तुवें शिकयतलोय तें तुका तें आपणायतली आनी जेजू क्रिस्ताक जेन्ना तुका आमी सोमी आनी दोनी मानून घेता जेजू तेन्ना आमकां सगळ्या सुटका सगळ्या वायटांसान सगळ्या कसल्या अडचणींसान आमकां सुटका फावो जाता म्हणून तुवें तुज्या उतरान भासयलाय तेंच उतर घेवन आमी जेजू आयज आमी चलता आनी तें उतर आमच्या जिवितान आमी आयज आपणायता आनी सगळें जिवीत घेवन तेंच उतर घेवन जेजू आमी वचोन दुसऱ्याकूय एक आमची गोवायकी जाता कित्याक जेजू तुवें म्हज्या जिवितान जे आमच्या जिवितान बदल घडोवन हाडलाय तोच बदल ह्या सगळ्या भावांक जीव हे देवाचें उतर आयज आयकतली तांकां फायद्याक पडटा आनी तेच फायद्या उद्देशी ती सगळे तांचे जे घरान तांचे जावं कुटुंबान जावं कसलेच तांकां आडकोळ्यो आहा कसलेच फायनान्सान आसा जावं तांच्या कसले जिवितान आसा तांच्या काजारी जिवितान तांच्या भुरग्याच्या जिवितान जावं कसलेच तांचे कसली आडकोळ कसली दुयेंसां पिडा सगळी ह्याच वेळार ह्याच खेळाक तूं जेजू तुवें ती खुर्साराय खेळयलाय आनी सगळ्यांक सुटका फावो केलाय म्हण तुका हांव देण वाजता आर्गां दिता आर्गां तुका जेजू थिणवास तुका जेजू तुका हांव देण वाजता आर्गां दिता वाखाणटा ब्रदर जॉन्सना पासत आनी सिस्टर जोसलीन आनी तांचे फॅमिली पासत जेजू तांच्यांनी आयज तांचे उद्देशी जे आमी उतरां आयकता तुवें तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून जेजू तूं तांचे मदें उलोवन आयज आमकां भर जाणवाय तुजी जाणवाय जी आसली ती ब्रदर जॉन्सन सिस्टर जॉसलीन जे कोण JCILM टिमीचे सगळे जे पोडगोडटात सगळ्या उद्देशी तांचे उद्देशी त्या उतरा उद्देशी आनी तुजे उद्देशी पवित्र आत्म्या सगळ्या मनशांक सगळी जी कितें जाणवाय सगळी आसलेली नासलेली तुका मेवता तुजी जाणवाय तांचे भितर वस्ती कोत्ता आनी तूं तांचे भितर वस्ती करून तांकां जाणवायेन भरून तूं तांकां सगळी तुजी जें कितें स्वत आहा तें तांकां आपणावंक तूं तांकां तुज्या बोल दिताय म्हण तुका हांव देण वाजता आर्गां दिता वाखाणटा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस आयज आमी शिकया की देवाचें उतर म्हणजे कितें आनी आमी कशें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आपणावंक जाय आमी कितें करता सदांच आमी जें जिवीत उतर आमकां पयलीं म्हाकाय खबर नासली देवाचें उतर जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाचें उतर जें हांवें जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी दोनी मानलो तेन्नाच्यान म्हज्या जिवितान ओड मिलाग्री आनी जें कितें जें म्हज्या जिवितान आसलेलें सगलें बरें बरें जें तें म्हाका जें हांवें जें पळोवंक नासलें जें म्हज्या कानान आयकोंक नासलें जें म्हज्या दोळ्यांनी म्हजें पळोवंक नासलें तें जेजून सगलें पवित्र आत्म्या दिशी जेन्ना हांवें जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो त्याच वेळार हांव म्हजी सगळी जिवितांतली जें कितें आडकोळ्यो नासण्यो सगल्यो कितें वायट दुयेंस पिडा जें म्हज्या जिवितान म्हाका घडोवन आयलें
घडलेलें, म्हज्या जिवितान घडलेलें आनी हांव सगलो सकयल पडलेलो ते जेजूक जेन्ना हांवें आपणायलो, सोमी आनी दोमी मानून घेतलो, तेन्नाच म्हज्या जिवितान, म्हजें सगलें जिवितान जें कितें आसलेलें म्हज्या जिवितान सगलें म्हाका बरें मेवलें. आनी जेजून म्हाका सगलो मागून सगलें आपल्याच जिवितान आनी आपल्या सगल्या जिविता उद्देशी जेजू हांव तुका देण वाचता, कित्याक तुवें म्हाका तें जें उतर तुवें शिकयलें तेंच आयज हांव शिकयतां ह्या म्हज्या भाव भयणांक. त्याच उद्देशी कोणें आसलेलें कितें ब्रदर ब्रदर प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. सो जेजू आतां आमी आयकोया जेजूचें उतर. जें हांव पयलो असोच आसलो की म्हाकाय खबर नासली हांव कितें कोत्तालो पळय तो. हांव जेन्ना देवाचें उतर म्हज्या जिवितान नासलें तेन्ना हांव खूब वायट आसलो. जेन्ना म्हाका वायट 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 कितें 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 जिवितान आसलें तें हांव सगलें म्हज्या जिवितान हांव त्याच संवसारी जिवितान आसलो. जेन्ना म्हाका सत गमोन आयलें, जेजूचें सत, जेजूक हांवें म्हजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार मानलो, त्याच वेळार जेजून म्हाका सगल्या म्हजो जसो आपलो एक चेडो, आमी आमच्या आवय बापायक जे आमचे आवय बापूय आसता त्याच प्रमाणे आमचे आवय बापूय आमचो मोग कोत्ता, त्याच भाशेन जेजून म्हजो मोग करून म्हाका आपणायलो. आनी जें कितें आपलें आसलें तें सगलें आपलो अधिकार जें कितें दिलोलो तो हांव जेजू उद्देशी सगलो शिकलो. जेजून आमकां सगलो अधिकार दिलोलो आहा. मनशाचेर अधिकार चलोवपाचो न्ही, पूण ह्या संवसाराचेर जी जानवरां जे कितें हांगासर क्रिपल जाता म्हणजे संवसारान जें चलता ताचेर आमी अधिकार व्हरपाक घेवन न्ही आमच्या मनशाचेर. आमी कितें करता, सदांच मनशाचेर आमी अधिकार जागयता न्ही. आमी सदांच आमचे जिवितान दुसऱ्याचे अधिकार जागोवचे पडटा. तेच भाशेन हांवूय तसोच आसलो. हांव अधिकार पयलो म्हाका देवाचें उतर खबर नासली. हांव कितें करतालो, सगल्यांक जें हांव म्हजें हांव दुसऱ्यांक पयलो बदलूंक सोदतालो. जेन्ना म्हाका सत गमोन आयलें तेन्ना हांवें जेजू सत आपणायलें आनी त्या सत्या उद्देशी म्हाका सुटका फावो जाली. आनी त्याच उद्देशी हांव आयज म्हजें हें जिवीत आनी आयज हिंगासर आयज पवित्र आत्म्या उद्देशी हांव हें उतर परगटूंक म्हाका जेजून विचून काडला. कित्याक म्हाका खबर ना, हांवूय एक हो पाड मनीस आसलो. पाड म्हणजे हो सगलो तुटोन पडलेलो, पूण जेजून आमकां सगळे जण एकल्याक आपले उद्देशी रचला आनी आपले सारको रचला. कित्याक जेजू जावन आयलो एक सादो मनीस. कित्याक जेजू जर देव जावन आयल्लो जाल्यार तो कांय आमकां अशें हें करूंक पावचो नासलो. देखून ताच्या बापान ताका खबर आसली सैतानान कितें कितें कहें कहें कितें करून जो संवसार जेजून ह्या उतरा उद्देशी सगलो घडोवन हाडलो. तीच उतरां तेंच उतर सगळें जेजून आमकां दिलां, आमचे भितर घातलां. जे सगळें ओपून तें बरें फळ आहा तें आमकां बरीं फळां उद्देशी आमकां जेजून आमकां हीं फळां आमकां रोचल्यान आमकां दिल्यान. त्याच उद्देशी आमी तीच फळां आमच्या जिवितान जी कितें आमी ओपता दुसऱ्याच्या जिवितान ती कसलीं उतरां, बरीं उतरां, दुसऱ्याक जिवीत दिवपी उतरां ओ मरण दिवपी उतरां, हीं आमी चड जाणवायेन जाणो जावंक जाय. देवान रचलें न्ही, देवान सगलें देवान संवसार रचलो, उजवाड जा आनी उजवाड जालो. त्याच परी देवान आपलें एक उतर उलयलें आनी सगळे संवसारान जें कितें संवसार घडोवन हाडलेलो पूण फकत सगळ्या संवसाराचेर कावोक आसलो. आनी जेजून कितें केलें, उजवाड जा. जेनेसीस म्हणटा न्ही सदांच आमकां, जेनेसीस 1:1 जेजून आपलें उतर, ब्रदर जेनेसीस 1:1 जेजून आपलें उतर आमकां दिलें. तेंच उतर जेजून उलयलें आनी म्हणलें जेनेसीस 1:1 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, 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 थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट. इन द बिगिनिंग God created the heaven and the earth. Second, brother. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Third. And God said, let there be light, and there was light. Praise the Lord. जेजून उतर पयलें परगटलें उतर आसलें, देवाचें उतर कितें केलें, सगलो संवसार रचून फर्स्ट ब्रदर आनी पयलो की सगलें आमचें बरें तितलें आसा आनी देवान सगलें उतर आमकां दिलेलें, सगलें घडोवन दवरलेलें आनी देवान उतर उलयलें न्ही.
कितें सगलें पयलें आतां म्हणटा संवसार हें करपाक देवान आमकां उतर घडोवन संवसार सगलो हाडून सगलो दिवपाक उलयलें आपलें उतर की संवसारान सगलें आसा ताचेर काळोख आहा तो काळोख एक सायडीन जावन उजवाड जालो तेच परी जें आमी देवाचें उतरूय जावन आसा एक उजवाड जेजू जावन आसा मोग कित्याक जेजून आमकां हें जे उतर दिलेलें आहा जे उतर ताणें आपलें उतर उलयलें आनी सगलो संवसार घडोवन हाडलो बरें तितलें घडोवन हाडलें न्ही वायट सगलें देवान 2000 वर्सां पयलीं सगलें करचोन सगलें ताणें आपलें कुडीचेर खिळयल्लें आनी आमकां बरे भलायकेन बरे जिवितान आनी बरे सगळ्या उद्देशी आमकां एक बरें गार्डन ऑफ इडन सगले संवसारांत कांयच कसलेंच वायट नासलें दुयेंस नासलें पिडा नासली रोग जावं कसले आमकां आडकळ्यो खंयसरूच कसलेंच कांयच नासलें सगलें आमकां देण्यांनी आपल्या बऱ्या देण्यांनी आपल्या देवान आमकां थिंगासर भरून दवरलेलें आनी आमकां सगलें दिलां आमकां देवान सगलें बरोवन दिलां आमकां पूण आमी कितें करता आमी कशें कितें करता आमी देवाच्या उतराचेर सोत मानता ना कित्याक आमकां खूब फावटी एकदम आगोड देवाचें उतर सोत मानपाक केन्ना आमी म्हणटा न्ही केन्नाय कोणाकूय सांगलें देवाचें उतर जाल्यार कितें करता ना जाणो रे हांव जाणो रे सगलें जाणो रे कितें सगलें जाणो रे जेन्ना आमी सोत जाणो म्हणटा पळय तेन्ना आमी सदांच सकल कित्याक आमी जाणो म्हणूंक फावना कोणूच जाणो ना पूण आमकां जाणवाय देवाच्या उतराची चड गरजेची आमकां जर देवाच्या उतराची जाणवाय ना जाल्यार आमी कांयच न्ही कित्याक आमच्या जिवितान आमी फुडें सरोंक शकना कित्याक विजडम देवाची जी जाणवाय आसा देवान आमकां कितें केलेलें आहा देवान आमकां कित्याक रचला देवान आमकां कित्याक वेंचून काडला आनी देव आमचे पासून एक मनीस जावन ह्या संवसारांत कित्याक आयलो कित्याक आमकां सगल्यांक ताका खबर आहा जो सैतान आहा तेणें सगलें जेन्ना तोय एक आज बडवो जावन आसलो जेन्ना तेणें देवाक सांगलें तूं सगलें म्हाका दी आनी तूं म्हाका नमान कर आनी तो सगलो एका गोरवान बोल्लो गोर ताका चड आयलो कित्याक देवान ताका सगलें दिलेलें न्ही सगलें आहलें ताचे कडेन ताकद आहली ताका सगलें ताचे पिकोवणी करपाक सगलें ताचें उद्देश आहलें पूण तो कितें सगल्याहून हुशार समजतालो कित्याक देवाचें आपूण वयर जावंक सोदतालो सो देवान पयलें हाका कितें करपाचें सगलें दिलें हाका खूब तेंपान असो भोंवन देवा कडेन आयलो सगल्यांक हें केलें आनी ताणें कितें केलें सगलें जे काय काळोख जिवितान मनशाच्या काळोख आसलो पळय तो ताका सगलो फाकोरपाक सगल्याचें कित्याक जैत तांचेर व्हरपाक कित्याक तो जावन आसलो फुटींग मनीस तो ही इज अ फादर ऑफ लायज म्हणजे फुटींग केन्नाच आमकां जें येता पळय तो घेवन केन्नाय आमचे खूब फावटी जिवितान आमी कितें करता जेन्ना कसले आडकोळी जावं दुयेंस पिडा रोग तो घेवन येता पळय कहो येता आमकां सारकें सोत सारकें दाखयता आमकां देवान कितें केलां आमकां जेजू क्रिस्तान जें 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार आपणोन सगलें कितें आहा तें देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां दिलेलें आहा पूण ताका नाका जर समज आमकां जर सोत गोवलें जाल्यार तो ह्या संवसाराचेर राज करपाक ताका कसलोच अधिकार ना कित्याक तो जावन आसा पावरलेस म्हणजे ताका शक्ती ना कित्याक जेन्ना ताणें म्हणलें तूं म्हाका नमान कर देवाक सांगलें तूं म्हाका सगलें नमान कर हांव तुका हें सगलें दितां तेन्ना देवान विचार केलो समज जर हाका आपूण जर सगलो अधिकार दिल्लो आहा हो जर वचोन सगलो नाश करीत आपणाक नाका कित्याक म्हजी मनशां जी हांवें रचला हें रचना हांवें रचल्या हांवें म्हणजे कोणें पळयत आत्म्यान जेजून रचला तें पाड ना जावपाक लागून जेजून ताका कितें केलें जेजून ताका स्वर्गासान वयसान सारको ताका फेर्नान उडयलो ताका ताचे जितले ताका शक्ती दिलेली ताका बळ दिलें तो पावर दिल्लो सगलें दिलेलें तें ताच्या कडच्यान काडून घेतलें आनी ताका सगलो संवसारान वयसान हेवनानसान ताका सगलो इफेर्नान ताका सकयल उडयलो कित्याक ताका नाका आसलें ही जी मनशां आपली परजा आसा पळय ती असल्या काळोखान जियेल्ली कित्याक सदांच सैतान येता न्ही आमकां कितें करपाक तोडून मोडूंक न्ही आनी ताणें तोडून मोडला न्ही जेजून मोडिना न्ही पूण जेजून आमकां सगलें बोलादीन आनी बोलिश्ट आमकां आपल्या बळान भरला पवित्र आत्मो दिला न्ही जेन्ना तो मरोन गेला आपल्या पांय कडेन तेन्ना आमकां कितें केलें ताणें पवित्र आत्मो दिलो न्ही पवित्र आत्मो आपलो पवित्र आत्मो आनी ताणें सांगलें आपलो पवित्र आत्मो हांव जेन्ना म्हज्या पांय कडेन वता तेन्ना हांव तुमकां एक शरारती धाडटलो कम्फर्टर तुका आपलो हेल्पर तो तुका सदांच हेल्प करतलो केन्नाच तुका सोडचो ना तुका केन्नाच उडोवचो ना केन्नाच तुका खंयच ताका सोडचो ना पूण हांव सदांच ताच्या उद्देशी पूण आमी ह्या उतरा उद्देशी चलता ना
जेजून आमकां कितले काय बऱ्यो गोंयकी आपले हे करून दिला न्ही उतरां दिल्यान सोद दिलां उतरां पयत पुस्तकान आमकां सोदांच दिलां न्ही आमी सोद मारूंक तयार आहा ना जेन्ना आमकां केन्ना आडचड्यो येता तेन्ना कितें करता आमी सगलें न्ही देवा कडसून केन्ना आमी देवाक आर्गां दिता आमकां कसली आडकोडी येतात केन्ना कितें वायट येता तेन्ना आमच्या उतरां कसलीं आसता पिरगोवणेचें न्ही आमी सदां दुखणें पिरगोवण्यो जावं कितें वायटाचेर आमी तेंच कोत्ता न्ही आमी केन्ना देवाक आर्गां दिना देवान आमकां केलेलें आहा सगलें दिलेलें आहा आमी तें स्वत मानून घेवपाक तयार ना कित्याक आमकां स्वत मानपाक एकदम आगोट आनी हें स्वत जो मानता पळय आमी मानूंक वेता पळय तेन्ना आमचे भितर हो जो सैतान आहा तो आपणाक सदांच थिंगासर एका खिणाक आमचे बराबर आसता तो कित्याक ताका नाका आमी देवाचें उतर आनी देवा बराबर आमी आमची सैरीगत आहा पळय ती तोडटा तो आमकां तो सदांच तोडटा जेन्ना कोणाकूय कसलोय आमी कोणाकूय रिपोर्ट दिता न्ही देवाचें उतर कितें करता देवाचें उतर जावन आसा एक जिवीत दिता न्ही जिवीत दिवपी मरण न्ही ताणें कितें केलें उतर उलयलें आनी हो संवसार रचलो त्याच भशेन जें देवाचें उतर आसा पळय हें आमकां बायबलीन आमकां सदांच मेवता तें आमचें कसलें उतर जिवें उतर पाड नाश करपाचें उतर न्ही पूण जिवीत दिवपाचें उतर आमी कितलीं जाणां जाणवायेन हें बोल्ल्या कितें जाणवायेन आहा आमी केन्ना कोण जाणा ना न्ही कितें करता आमी जेन्ना सगळे तायणेसान सकयल पडटा सगळे वयसान सकयल आमी केन्नाच हें आमच्या जिवितान दवरना आमी देवाक केन्नाच आर्गां दिता केन्नाच दिना आमकां जसो पयलो आमकां कसलेंच वायट जावं आमच्या जिवितान आमचें कितें कसली ताळण्यो जावं आमकां आडकोळ्यो आमचें कसलें कितें व्हडलें आमचें कसलें कितें आमकां व्हडले दोंगर जेन्ना दोंगर म्हणजे सगल्यो ह्या भार येता पळय तेन्ना आमी कितें करता सगळें चिंतता न्ही चिंतना बरीच जाता भिरांत येता आमकां भिरांत कशी येता सैतानाचें उतर आयकून न्ही आनी भावार्थ कशें येता देवाचें उतर आयकून न्ही सो आमी भावार्थाचीं उतरां केन्नाच आमच्या जिवितान आसता भावार्थ कशें येता देवाचें उतर आयकून आमकां भावार्थ येता न्ही सो आनी आमी कितें करता जें देवाचें उतर जेन्ना आमकां कसलें वायट रिपोर्ट जावं वायट केन्ना आमकां कितें येता पळय तेन्ना आमी कितें करता आमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस वेता थोडेच जाण आसतात थोडीच आसता इवन देवाच्या उतरान सुद्दां कितलो पासून लोक देवाच्या उतरान आसून देखून खूब सकयल पडटा कित्याक आमकां जाणो जावंक जाय गरजेचें कितें आमी देवान आमकां कितें केलां पळय तें जेजून आमकां कितें करून दवरलां पळय तें ह्या संवसारांत आमी ताचेर नियाळ करिना न्ही आमी कितें करता कोणेन कसलो रिपोर्ट दिलो आमी सगलें डॉक्टरा कडेन वता डॉक्टरा कडसून येवसर आमी ताचेरूच नियाळ करता खंयच्या समज म्हाका डायबिटीज आसा म्हाका कितें प्रेशर आहा म्हाका कितें आल्सर आहा म्हाका कितें कॅन्सर आहा म्हाका आनी कसलीं दुयेंसां तुका अहें जालां तुका तशें जालां कोण उलयता दोतोर उलयता आमी कितें करता दोतोराचेर विस्वास दवरता आमी कोणाक पयलो थारो दिता जिवितान जे दोतोरान आमकां जावं कोणें कितें कहलें कितें वायट सांगलां पळय त्या मनशाचेर आमी पयलो थारो दिता आनी तेका आमी आमच्या जिवितान सोमी आनी दोनी मानून घेता केन्ना आमी आमच्या खोऱ्या सोमयांक जो आमचो खोरो दोनी आहा सोमी आहा ताका आमी आर्गां दिता त्याच वेळार ना न्ही आमी तेन्ना कॅन्सल करना आमी कितें करता फकत आमचें देन आनी मन खंय दवरता त्याच उतराचेर खंयसर वायट रिपोर्ट मागीर आमचें कितें जाता भिरांत येता आनी आमी ताका सदांच आमी कोणाक येता कोणाक फोन केलो हॅलो कितें जालें रमेश ना रे म्हाका आयज दोतोरान हांव गेलो दोतोरा कडेन दोतोरान म्हाका अहें सांगलां तें कितें करता तें वायट बी ताकाय सांगता ताच्या हातून घालता तो कितें करता तो आनी कोणाक दोगांक सांगता तो आनी अहें आमी करून आमची जी वायट बी आसता पळय की आमी स्वता आमच्या जिवितान आमी पेरता बरें फळां आमी केन्नाच करिना न्ही कशीं देवाचें उतर जावन आसा स्वत आनी जिवीत दिवपी न्ही तें बरें फळ आमी कितें करता दोतोराचेर फकत आहा तोच रिपोर्ट घेवन ताचेर येवन आमी थिंगासरूच बसता आनी मागीर कितें जाता आमकां डिप्रेशनान जावं आमकां वायट विचार आनी सद्या तेंच येता आमी देवाक आर्गां दिवंक फुडें सरोना कित्याक आमकां स्वत खबर नासता न्ही जेन्ना आमकां स्वत खबर आसता तेन्नाच देखून आमकां चड गरज देवाचे उतराची चड गरज आमी जाणा जावंक जाय कित्याक आमकां सदांच आमी जेन्ना देवाचें उतर आपल्या जिवितान आपणायता
तेन्ना जेजून सांगलां न्ही जेजूचें उतर जावन आसा सोत जे सोत आमकां सुटका फावो कोत्ता न्ही जे ह्या संवसारान कोण कोण जे वायट रिपोर्ट दितात तांकां न्ही आमकां सदांच कितले खूब जाण आसतात आमच्या घरानूय आहा भायरूय आहा शेजाऱ्याक आहा आमच्या कामाक वेता थंय आहा आनी कोण कोण आमची सोयऱ्यां दायऱ्या सगलीं आहा सोयऱ्यां इश्टां आहा मित्र कोण कोण आमचे आहा सगळे कितें कोत्तात मागीर येवन आमकां सगळे ते वायट 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 विचार आमच्या मनान घालपाचे सगळे आमचे घालप ते न्ही मागीर आमी कितें करता त्याच डिप्रेशनान त्या तातूंत चलता आख्खो दीस रात सगळें जें कितें आमी उलयता चिंता खंयचें जें कोणें दुसऱ्यांनी सांगलेलें दोतोरांनी सांगलेलें ताचेरूच आमी चिंत्ता न्ही तोच आख्खो दीस जेवताना उठ्ठाना बसतना केन्नाच आमी आमची मनाची नवसवणी कोत्ता जावं आमी केन्ना शिकलेले देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी आपणायता ना आमी सदांच मोडून पडटात कित्याक कारण आमी स्वता आमचो जो पवित्र आत्मो आसता ताका आमी कितें करता देवा सावन आमी पयस हाडटा जेन्ना आमी देवा कडल्यान पयस वेता तेन्ना आमकां आमचो नाश निश्चित आसता जेन्ना आमी देवाचें सदांच जें उतर आसता जें आमकां वायट बूक दिलेलो आहा न्ही आमी सदांच वायट बुकाचेर आमी कन्फेस करपाक सदांच आमी म्हणटा न्ही ब्रदर्स सांगता जावं आमचे ब्रदर्स ते कोण सगळे कितें तातूंत बरयल्लें आहा ते धाकटुलें एक बायबल पवित्र पुस्तकाचें एक धाकटुलें तें कित्याक तातूंत सगळे स्क्रिप्चर्स आमी जर सदांच जाणवायन ते सदांच जर वाचीत न्ही ते जाल्यार सद्दां आमच्या जिवितान आमचे व्हड व्हड मिलाग्री आनी आमी जें कितें पळोवंक ना दिसोंक ना जशें म्हज्या जिवितान हांवें जें केन्नाच चिंतूंक नासलें हांव अहो जातलो आनी आयज देव म्हाका हिंगासर हें देवाचें उतर परगटूंक ताणें म्हाका वेंचून काडला आनी तोच म्हजे भितर आसा म्हूण म्हाका खबर नासली पयलीं जेन्ना खूब पाटी जेन्ना म्हजें लगीण जालें काजर जालो तेन्ना हांव येयलोलो तेन्ना म्हाका देवाचें उतर खबर नासली हांव येतालो एक वर्स जेन्ना म्हजें लगीण जालें आनी एक 2-3 म्हयने अशें गेले सो आनी जाणवाय देवाची जाणवाय म्हजे भितर नासली म्हाका खबर नासली देवाचें उतर कितें पळय तें फकत म्हजी मिसीस वयताली ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक काजर जाली आनी तांच्यानी केन्ना म्हाका फोर्स करूंक ना की बाबा तूं काजर हेका रिट्रीटाक ये मागण्यांक ये हिंगा ये थिंगासर सदांच केन्ना ना आनी हांव पयलो सगळें म्हजें आमचें सगळें हें करून खंयचें आनी ह्या संवसारान कितें आसलेलें तें सगळें कोत्तालो हांव भोंवतालो थिंगासर आनी ताचेर चड विस्वास आहलो कित्याक देवाचें उतर म्हजे भितर नासलें न्ही देवाची जाणवाय म्हजे भितर नासली जेन्ना म्हजी मिसीस आनी म्हजे मिसीसीन हांव न्यू क्रिएशनान आमचें रिट्रीट चलतालें एक म्हजें लगीण जावन 2012 म्हजें लगीण जालें तेन्ना एक म्हयन्यान पयलें रिट्रीट एटेंड करपाक ना संडेची सर्वीस आसताली तेन्ना आमी वेताले म्हळ्यार तेन्ना वचोन म्हाका कांय जावंक ना कित्याक वेतालो येतालो मातशें आयकतालो येतालो एक म्हयनो जालो मागीर रिट्रीटाक गेलो परतून ब्रदर जॉन्सन आयलोलो तो देवाचें उतर शिकयतालो तेन्नाय म्हाका कांय तितलें जाणवाय कांय येना एक दुसरो म्हयनो जेन्ना 2 म्हयने जाले दुसऱ्या म्हयन्यान जेन्ना हांव रिट्रीटाक गेलो तेन्नाय तितलें कांय जावंक ना म्हाका 1-2 म्हयने जाले आनी तिसऱ्या म्हयन्यान जेन्ना म्हजी बायले बराबर हांव गेलो तेन्ना हांव थिंगासर सारको बसोन म्हजें देन मन सगळें सारकें देव तें कितें शिकयता पळय ताचेरूच म्हाका पवित्र आत्म्यान ताचेरूच आपले उद्देशी म्हाका जाणवायेन म्हणजे हांव नको म्हाका कितें जालें पळय तें आयकोता इतलें म्हाका बरें लागलें की हांव हेर कितले कडेन रिटिराक गेलीं जावं कितें खंय भोंवन आयलो जावं खंय वेतालो म्हणल्यार म्हाका अशें जें उतर हिंगा ब्रदर जॉन्सन त्या वेळार शिकयतालो आनी तें उतर म्हाका सगळें भोंवलें सारकें म्हाका म्हज्या आत्म्याक जो म्हजे भितर आसलो आत्मो तो पवित्र आत्मो देवान म्हजे भितर घातलेलो देव म्हजे भितर आसलो तेणें म्हाका त्या जाणवायेन बोल्ली देवाच्या उतराची जाणवाय आनी तेन्नाच्यान जें हांवें देवाचें उतर आपणावन आयज पासून वगूद मेरेन हांवें देवाच्या उतरानूच चलतां आनी हांव कसल्याच खंयच्या दुसऱ्या हातून वचना पूण देवाच्या उतरा उद्देशी चलतां जे कोणाक कितें केन्नाय खंय कोणागेर वचोंक जाय कोणाक विजीट करूंक जाय जाल्यार म्हाका जेन्ना देवाची जाणवाय म्हाका स्वत गमलें आनी त्या स्वत्या उद्देशी जेन्ना म्हाका खूब कितें म्हजे भितर खूब दुयेंसां आसलीं जशी म्हाका आल्सर आसलो म्हाका हांव सोरो पियेतालो सिगरेट ओडटालो म्हाका जॉन्डीस आसली कामीण आसली सगळें हें करून जेन्ना हांव पयलो खूब वीक आसलो आनी म्हाका कांय खबर नासली हांव वेतालो तितलो लू करून म्हाका देवाचें उतर आमी सदांच आयकतालीं देवाच्या उतरा उद्देशी सदांच कितें देवाचें उतर सदांच जे देव जिवो देव आमचो जे आमकां मरोन आमकां
आमकां नवें रचना केल्या तेन्ना ताणें म्हणलां न्ही आपूण तुमकां नवी केल्या. तेंच उतरां जेन्ना हांवें सदांच आमी देवाचें उतर आयकतालें म्हजी बायल आनी आमी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काना कडेन आसतालें आमी मोबायलाचेर घालून आयकतालें तें उतर त्या उतरा उद्देशी म्हाका सुटका फावो जाली की म्हजें न्ही म्हजे उद्देशी न्ही पूण देवाचें उतर आयकोन 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 म्हजे भितर जो पवित्र आत्मो आसलो त्या आत्म्या उद्देशी आनी त्या देवाच्या उतरा उद्देशी देवाचें उतर सद्दां म्हज्या भितर जे आत्म्याक जे म्हाका जें जेवण जाय आसलें आत्म्याचें जेवण तें जाणवेन सारको देवान म्हाका भरून 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 कितें आसलें सगलें म्हजो आल्सर गेलो म्हजो जॉन्डीस म्हाका कामीण आसली म्हजो प्रेशर म्हाका एकदम प्रेशराचें आसलें म्हाका विकनस आसलें सोरो सुटलो म्हजो सगळें हें म्हाका सोडून गेलें हांवें ताका सोडूंक ना पूण जें देवाचें उतर जेन्ना हांवें स्वत आपणायलें तें सत्यान तें स्वत म्हाका जाणवाने भरून त्या सत्या उद्देशी म्हाका त्या वायटांसान म्हाका सुटका फावो केली. हें जेजूची इतली मिलाक ही म्हज्या जिवितान घडली. त्याच परी म्हज्या जिवितान खूब कितें कितें प्रॉब्लम्स आसले ते बस सुटले. कितें फायनान्शियल प्रॉब्लम्स म्हजे घराचे विकाचे प्रॉब्लम कामाचे कितें कितें खूब कामाचें सुद्दां कितें 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 खूब घडटालें पूण देवाचें उतर जें सत्यान जें स्वत हांवें जाणून घेतलें त्याच उद्देशी म्हाका सगलें जाणवायेन सगलें आनी ताचे उद्देशी म्हाका सुटका फावो जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. तशें ताका लागून आमकां चड गरजेचें देवाचें उतर जेजू जावन आसा आमचो सोमी दोनी. हांव म्हणूच म्हणटा न्ही सदांच आमी आमचो सोरवंडार पेकोंडार आमी स्वत मानता ताचेर आमकां स्वत मानपाक एकदम आगोड न्ही. जेन्ना ताणें आतां म्हणलें न्ही हांवें जेन्ना आमकां कसले प्रॉब्लम येता एकूच डॉक्टराचोच रिपोर्ट घेवया आमी. जेन्ना आमी कोणूय थोडें सुद्दां देवाचें उतर खूब जाणां आमी पळयल्या देवाचें उतर आयकूंक येतात बसतात पूण तितलें तांकां कांय जाणवायना. कित्याक जेन्ना तूं स्वत सारकें आयकोताय आयकोन 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 जेन्ना आमचो आत्मो तातूंत बोधताय आमकां जशें आमकां एक वेळार जेवण आमकां सदांच जेवण चड गरजेचें न्ही. आमी जेवता न्ही सकाळीं भूक लागली की ब्रेकफास्ट आनी इकरांक चाव आनी मातशा देवरान चाव कितें जाय तें खायत रावता न्ही. त्याच भाशेन आमच्या आत्म्याक देवाचें उतर आमकां त्या देवाच्या उतरायन जाणेन बरोवपाक चड गरजेचें. तेन्ना जेन्ना हांवें म्हजे जिवितान जें म्हजें हें देवाचें उतर जेन्ना म्हाका सारकें जेवणान भरोवन कशें म्हाका भितरलें पोटान भरोवन भरोवन म्हजी जी आस सुद्दां आस इतली कमी चड वाडत गेली आनी त्या सत्या उद्देशी जें म्हजे भितर कितलें म्हाका जॉन्डीस सगलें कितें प्रेशर कितें विकनस सिकनस कितें आसलें तें सगलें सोरो सिगरेट सगलें सोडून म्हाका गेलो. आनी आयज हांव इतलो भलायकेन बोल्लां की म्हाका इतलो भलायकेन बोल्ला की म्हाका जेजून आपली भलायकी आनी आपली सावत. जेन्ना आमी कितें करता आमी सदांच म्हणटा न्ही आमी देवाचें उतर ना हांव कोत्ता रे पूण आमी कोत्ता एक आनी आमची दाखयता दुसरें न्ही. सदांच दोन वडयेचेर आमी आसता. सो हें स्वत आनी हें दुसरें संवसारी जिवीत. जें संवसारी जिवीत आमी कितें करता जे कोण उलयता ताचेर आमी नियाळ करता न्ही. ही जी बोट आसता पळय जेजू बोट आसता पळय जेजू एक बोट जावन आसा न्ही आमचें तें गॉड रॉक फातर ताचेर आमी घर बांदता ओ रेंवेचेर दोन तरेचीं घरां आसता न्ही. खंयचेर कितें आसता देवाचें उतर आनी दोनूय. सो आमी कितें करता जशें आमकां आडकोळ्यो हें जाल्यो की सगलें सकयल आमचें पडटा आनी आमी खोती हुस्क्यांनी आनी आमकां सदांच तेंच भितर 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 बरोवन बरोवन थिंगात रावता. सो आमकां कांयच ना न्ही आमकां कांयच फायदो जायना. फायदो केन्ना जाता जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोवन भितर खोलायेन वचोन ती स्वत आनी तें जें कितें आसा तें आमी आपणान आपल्या काळजान आपल्या मनान आपले कुडीन आनी म्हज्या भितर सगलें तें स्ट्रॉंग होल्ड आमी स्ट्रॉंग होल्ड कसलो करता दुयेंसाचो न्ही. आतां सांगता सदांच म्हज्या जिवितान हांवें तसलोच पयलो करून घेतलेलो खूब खोती हुस्क्यांनी जावं कसलें कितें आनी जेन्ना हांव लगीण जावन म्हजें 2012 वर्सांसान 1-2-3 म्हयन्या भितर काजार जावन हिंगा आयलो ब्रदर जॉन्सनाक. तेन्ना जें हें स्वत जें आमकां बायबलीन स्वत शिकयल्लें आहा खंयचें स्वत की देवाचें उतर भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकोन 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 आमकां भावार्थ येता. त्याच उतरा उद्देशी म्हाका हें सगलें म्हज्या जिवितान आसलेलें नासलेलें सगलें 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 जगलें कितें 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 इतलें हें आसलें तें सगलें तुटोन मोडोन हांव आयज खुशाल बरीत आसा. जेजून म्हाका हिंगासर हाडला आनी जेजून म्हाका वेचून काडला. कित्याक हांव जेजून खबर आसली की जो मनीस तुटलेलो मोडलेलो आसता ताका वयर काडटा. कित्याक बऱ्या मनशाक आमी पळयता न्ही बरे मनीस सुसेगाद आसतात. जे कोण वायट मनीस आसता कित्याक देव वेचून काडटा कित्याक ताका खबर आसता तोच मनीस वचोन जे तो गोवायकी दुसऱ्याक जावन
त्याचे गोवायके उद्देशी जो तो कोहाय वायटांसान वयर सरला ताची गोवायकी दुसऱ्याक भावता, कित्याक तो पळयत आत्मो ताचे भितर आसता पळय, तो ताका मागयता आनी ताच्या उतराशेन आनी ताच्या आशिर्वादान ताका भरून काडटा आनी ताकाय तोय वचोन आनीक अशें तशें मल्टिप्लाय जायत वयता. त्याच बरी आमी दुसऱ्याक गोवायकी जावंक जाय. कित्याक म्हज्या जिवितान हांवेंय पळयलां, हें खूब जाणां कडेन आमी वेता केन्ना कितल्यो आडकोळ्यांनी पडलेली आसता. जेन्ना ताका सोद गोमता तेन्ना तांकां सुटका फावो जाता. सोद जावन आसा एक आमचें जिवीत निमरण आमकां जिवीत दिता, कित्याक सोद जावन आसा जिवीत. आमी खूब पळयता न्ही कितले 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 कशी देवान आमकां कितें कितें दिलेलें आहा पळय तें. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमकां जें दिसना ताचेर आमी सोत मानपाक न्ही. भावार्थ आमकां दिसना न्ही, भावार्था उद्देशी आमकां बोल्ल्या न्ही आपल्या जेजून. आमी त्या भावार्था उद्देशी चलता ना, सदांच आमी पडत आसता न्ही, पडत वेता. जेन्ना आमकां चड गरजेचें आमी कोणा कडेन, हांवें पळयलां आमी जेन्ना वेता कोणा कडेन आमच्या खंय हें करपाक, तांची कशी आसता, तांची आमी सैरीगत कशी आसता संवसारी जिवितान. ते कितें करता, एक वेळ हांव हिंगासर कोणाक विजीट करपाक गेलेलो आनी तो एकलो डिप्रेशनान आसलो, सीक आसलो आनी पयली ताची फॅमिली कोण आसली पळय आनी थिंगा बसलेली ताका बचा सांगताली शी ना 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 हेंच दुयेंस आनी कोणाक जालेलें आवय, तो इतले सुटकेचोन अशें तशें करून कितें आवय, तो आनीक सारको कितें जाता मनीस मागीर भिरांतीन न्ही, तो सारको स्ट्रॉंग होल्ड जाता आमच्या काळजान आनी मनान सगलें तोच कावक, कित्याक ताचेरूच तो फोकस दिता. आनी जेन्ना आमी कोणाक वचोन, जेन्ना हांव थिंगासर गेलो आनी ताका सांगलें आनी देवाचें उतर कितें पळय तें लूक 4:18 and 19 कितें आसा, सर्वेस्वराचो आत्मा आमचेर आसा, देवान कसो कितें दवरला आनी कितें तुका सुटका केला तें हांव ताका दाखयलां. आनी तो आमचो वायट बूक आसा न्ही, ताका तें पयलें मागणें शिकयलें कन्सर्नींग वरी एंड फियर. सो सगलीं बसलेलीं, तूं म्हणटा सोत कहें हें आमकां कहें सांगता, आमी जाणो हें तो हें जावं शेकोना हें करून. हांवें म्हणलें पळय कितें आसता, जेन्ना आमी सोत नको न्ही तेन्ना म्हणल्यार आमी अशेंच उलयता. ही आमची ही संवसारी जिविताची, जेन्ना आमी पळयत जेजू जावन आसा मोग, जेजू जावन आसा आमची सुटका, सोरवंडार पेकोंडार सगलो जेन्ना आमी जाणो जाता, ताणें आमचे पासत कितें केलें, कित्याक लागून तो आमचे पासत खुर्सार मेलो, ताणें आमचें कितें 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 आमकां ताणें आपलें कितें करून आमचें सगलें आमकां दिलेलें आहा न्ही, सगलें ताणें दिलां आमकां. आमची फूल बँक अकावंट भरलेलो आहा, सगलें ताचें ब्लेसींग आनी कितें सगलें जें कितें आमचे कडेन ना पळय तें आहा. हें संवसाराचें न्ही, पयशे न्ही, पूण जें आमचें सगलें जें आमचें कितें आपलें ताणें जी ताची सॅक्रिफाय ते ताणें कुर्बानी दिली आमकां. ताणें आमचे पासत इतलो वायट सगलें वायट आमचें सगलीं वायटां आपले कुडीर घेवन आमकां सुटका फावो केली. कित्याक आमचो ताणें इतलो मोग केलो. ताच्या बापान सांगलें, ताका खबर आसली न्ही सैतानान कशें कितें केलें पळय तें. सैतान व्हडलो एक फुटींग न्ही, ताणें कितें केलें, जेन्ना तो आंच बडो आसलो तेन्ना ताका सगलो दिलेलें न्ही, शक्ती सगलें आसलें, देव आसलो, देवाच भशेन केलोलें ताणें, ताका देव कसो केलेलो. सो हो कितें जालो, सगलो गौरवान भरलो, प्रायड. आमकां कितें आसता तशेंच जाता न्ही, जेन्ना आमचे कडेन मातशें कितें पयशे आसले की ना आमी दुसऱ्यांक पळयना, जेन्ना आमचे सगले पोट्टी येता कोणाक आमी कॅर करना, ना स्वता आपल्या भाव भयणाक. आमी तशेंच करता न्ही एकामेकाक भाव भयणाक सकयल. ताची मातशी प्रॉपर्टी आमच्या पांयची आहा जाल्यार आमी कितें करता एकामेका कडेन झगडीच झुजां. सो तें तशें आमकां जेजून करूंक ना न्ही. जेजून कितें केलें, सगल्याचो एक मोग केलो, मोग सगल्या पासत एकठांय केलो न्ही. तो कोण हिंदू जावं कोण तो मुस्लीम, हांव क्रिस्तांव ताचे पासत तसो जावंक ना ताणें भेदभाव करूंक ना न्ही. सो आतां हांव हिंदू जावं तो क्रिस्तांव, ताका बाबा तुका इतलें तुका ब्लेसींग तुजें चड, क्रिस्तांवांक आनी हिंदूक आमकां कमी, जावं मुस्लिमांक आनी कोण खंयचे बाकी धर्माचे आहा कितें हें करून तांकां कमी केलें ना. जेजून सगले आख्ख्या संवसारा पासत एकूच मोग जो ताणें आमकां दाखयलो, किचो मोग की ह्या संवसारान आपूण कित्याक ह्या संवसारान आयलोलो आनी येवन तुमकां नवें जिवीत दिलें. कित्याक आपूण तुमचो इतलो मोग केलो. आपूण एकलेच आपल्या पांयचो एकलोच पूत, आमी आमच्या एकल्या पुताक खंय तरी आमी धाडटा. आमी पळयता न्ही, एक भयण आसली, ती लंडनाक आसली आनी ताचो चेडो हिंगासर आसतालो. सो ताचे बरोबर ताचो एक फ्रेंड आसलो. सो तो एक पाद्री जाल्लो आनी ताणें कितें केलें, ताणें सांगलें, ताचें विश जालें की आपूण, आनी हाची माय लंडनाक आसली न्ही आनी पांयांनी थिंगा सगळें, आनी हो हिंगासर भुरगो तो ताचो सांगातान तो भोंवतालो, बरें आसलो, बरो सांगातांनी वाडलेलो. सो ताकाय अशें जालें की ताका पळयत वचम्यान सांगलें की तूं पदवीगार शीक, पदवीचें हें शीक म्हणून. सो ताणें आपल्या मायक फोन केलो युकेक. सो मम्मी म्हणूं लागलो आपूण हें कोत्ता कितें करून आपले विशय शिश म्हणूं लागलो, तूं हें कोत्ताय मागीर आमचे फुडें संवसार कोण चलयतलो, तूं पाद्री जाता तें करून सगलें. ती थिंगासर व्हडलें डिप्रेशनान.
पुताक लागून ती युकेकसान आयली, थिंगासान आयली, गोंया आयली आनी पळयता आतां कितें करपाचो. चेड्याक म्हणटा नाका, चेडो जिद दवरल्या की आपूण पाद्री जावपाकूच, कितें पाद्री वतलोच आपूण जातलो, कित्याक ताचें पळयता तुवें ताका कन्विन्स केलो न्ही. ताका सांगलें तुका जाय तें तुका तूं हें कर, कित्याक तूं देवाचो मनीयार, आपूण तुका वेंचून काडला. सो त्याच परी आमकांय जेजून अशेंच वेंचून काडलें न्ही. आमचें कितें आसूंक जाय विचार कशें ह्या भुरग्या भशेन ताणें कितें केलें, एकूच निर्णय केलो. सो मामीक सजमयलो, मामी आयली, ताची माय आयली भायसान, युकेकसान आयली हिंगासो, ताका खूब सजमयलो, ताची सोयऱ्यां आयलीं, कोण कोण कितें कितें ताका शिकोवंक लागली, म्हणून सांगूंक लागली बाबा तूं एकूच ह्या घराचो दिवो, तूं फाल्यां फुडें तुजें हें संवसार चलोवंक जाय, आनी तूं तूं आमची इतली प्रॉपर्टी आहा, हें आहा, तें कोणाक, ती कोण हें कोत्तलो, आमकां तूं आमचो तूं एकलोच पूत. आं त्याच बरी जेजूनय जेजू आपल्या पायचो एकूच पूत आसलो न्ही. सो ताणें आमी विचार करूंक जाय न्ही. सो ताणें कितें केलें, तो भुरग्यान ताणें आपलो निर्णय घेतलेलो न्हू, ना आपूण कोत्तलो 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 कोत्तलो, आपूण वयतलोच, आपूण शिकोवंक वेतलो. ताणें सगळें कितें फॉर्मेलिटीज आहले त्यो केल्यो की वचोंक जाय तितलें हें करून. आनी माय आयली, ताची कोण आंटी आसली, आंटीन ताका आनी कितें खूब आंटीनय ताका सांगलें ना 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 तूं पाद्री जावं शकना, कित्याक तुका तें तुजें हें न्ही तें, सो तूं आमचो एकटोच हें, तूं कितें कोत्तलें फुडाराक सगलें. सो तोय भुरगो मातसो हें जालो आनी वयर सकयल जालो. थोडो तेंप जालो आनी कोत्ता 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 कितें कोत्तलोय माय पायच्या हेका लागून न्ही. सो आतां मायेचो मोग, पायचोय मोग, पाय सांगता, आंटी सांगता, अंकल सांगता, सगलीं सोयऱ्यां सांगतात, कोण सांगता, थोडीं कांय जाणां आसलीं ताच्या मदीं ताका सपोर्ट करपाक की ना तूं वच, तुका देवान सांगलां तें तूं देवाचें कार्य आज चलय, देवाच्या राज्यान काम करपाक लागून तुका वेंचून काडला, तूं देवाचो बरो मनीस. आनी पाद्री जावन आसा सगलें हें न्ही, पाद्री सगलें देवान ताका वेंचून काडलेलें. पाद्री जावं पाद्रीचें अशें हें करून कोणें हें जायना न्ही. सो कितें जालें, थोडो तेंपान कांय तेंपान ताचें मायपायन ताणें ताचें मनूय बदललें, कित्याक सगलीं सांगतात निर्णय. लास्ट ताणें कितें केलें हें करून, तो देवासून कितें जालो, देवाच्या हाका सान्याचो देवा कडेन वेतालो, ताका ताणें मायपायन पळय कहो सैतानान ताका तांच्या उद्देशी जावं सोयऱ्याचे सगलीं ताका पयस केलो आनी फुडें सरोंक ना न्ही तो. आनी कांय तेंपान कितें जालें, आतां हो आपल्या संवसारा जिवितांत सगलो एक बरो भुरगो आसलो, सोरो सिगरेट सगलें तें पिवपाक लागलो, करपाक लागलो जे संवसाराचें. सो मागीर ताणें थिंगासर उखलोन हें करून मागीर तो कांय तेंपान मागीर तोय भायर गेलो, भायसान आयलो, 1-2 वर्सां कितें रावलो, माय पायन ताका व्हेलो कन्वेन्स करून इतलो हें करून फोर्सान. सो ताचें मन बदललें. पळय कितलें ताका देवान हें केलेलें. मागीर 1-2-3 वर्सांनी कितें आयलो, गोंया आयलो, बरी गाडी घेतली, हें केली आनी फ्रेंडा वांगडा आतां सिगरेट सोरो सगलें थिंगासर, आतां बोटी थिंगासर वेतात न्ही. सो सगलें थिंगासर ताका तें व्यसन लागलें, कसलें सोरे सिगरेटीचें. सो आनी कांय दिसांनी ताचे फ्रेंड खंय तरी हाका पिकनिकेक वेताले खंय तरी हिंगा भोंवपाक. सो हे वेताले बरें हें करून गेले, सगळे एन्जॉय बा केली, हें करून सगळें एन्जॉय केलें. थिंगासर पिकनिकेक गेले, पियेले, सगळें जेवण खावण कितें रावन थिंगासर सांजचे येताले वाटेर पळय कितलें हें करून. सो येतालो आनी बरे स्पिडीचेर आसले सगळे, आपले धुंदेन आहा, कोण कांय खबर ना. येतालो बरे स्पिडीचेर सान वाटेर मोदें एक ट्रक आयलो, ट्रकाचेर गाडी हांची सगळी आपली सारकी वचोन भितर मोदी ट्रकान घुसली, आख्खी गाडी घुसली. सगळे आख्खाक 3 जाण भुरगे काबार जाले, 2 जाण उरले, 5 जाण आसले. सो हो भुरगो थिंगासर ऑन द स्पॉट काबार, माय पाय आयलो न्ही. सो जेन्ना पळय देवान ताका वेंचून काडलेलो, देवान ताका आपणायल्लो न्ही. सो ताणें कितें केलें, हांच्यांनी कहें कितें करून ताका पयस काडलो, फॅमिलीन काडलो न्ही. फॅमिली म्हणजे उद्देश पळय सैतानान ताका कहो हें केलो, तूं नाका हिंगासर, तुका नाका, हें गरज ना तुका, हें तुजें न्ही. सो देखून तो पयस काडून ताका कितें केलें, ताका पयस व्हेलो आनी शेवट अंत कसो जालो, वायट. खंय गेलो, ना देव, ना आपल्या हेचे कडेन, ना कोणा कडेन न्ही. सो देखून कितें आसता, जें आमी कितें कोण पळय तुका देवान कितें वेंचून काडलां, जावं तुज्या उद्देशी कितें आहा तें सदां तुवें तें घेवन तुज्या उतरा उद्देशी, देवाच्या उतरा उद्देशी आमी चलोवंक जाय. जेन्ना आमी देवाक पाठ कोत्ता, देवाकसान आमी देवाच्या सान्निध्यांतसान जेन्ना आमकां देवान देवाची आनी आमची सैरीगत एक जावंक जाय न्ही, सांगात आमी देवा कडेन जोडूंक जाय की न्ही ह्या संवसारान. ताका पळय त्या भुरग्याक कितें केलो, सगलो हाडलो खिसान आनी शेवट मायपाक ना, कांय ना, कोणाक ना, पादवी देवान ताका वेंचून काडलो, देवाच्या कार्य राज्यान ना, देवसारान ताका आपणा कडेन हें करून हें केलो आनी सदां सगल्यांनी आख्खी फॅमिली उद्देशी ताणें जिवीत पिड्यार केलें न्ही.
सो तेच बरी आमी आतां कोही जिवीत आमकां जिवंक जाय आतां आमकां आमी जाणो आतां न्ही आमी केन्ना आतां आमकांय खूब तेंप जालो की आमी आतां खंय देवाच्या उतरान आहा आमकां देवाचें उतर जाणवाय आहा देवाची जाणवाय आहा कितें बरें कितें वायट खंय आमी कोहें कितें करूंक जाय खंय चलोवंक जाय आमी कितें करून आमी दुसऱ्याच्या जिवितान कसो उजवाड जावंक जाय देखून आमी चड गरजेचें जेजून सांगलां न्ही तुमी म्हजे डिसायपल हांवें तुमकां विचून काडला तुमी जें म्हजें जें कितें हांव शिकयता म्हजें उतर आहा तें घेवन तुमी वचा आनी हे सगळे संवसाराक तुमी उजवाड जायात त्याच परी आमी कितें करता आमी थोडे दीस येता म्हजें पयलीं तशें जाल्लें जेन्ना हांव 2-3 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं सगळे येतालो ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक येतालो केन्ना हांवें फर्स्ट टायम अशें केन्ना उतर शिकोवंक नासलें म्हाका इतलो भिरांत दिसतालो मायक घेवंक हातीर म्हणजे हांव एकदम कितें जातलें आतां सकाळी सान जावं तेन्ना गेले पडे आतां हांव कितें उलयतलो आनी कितें म्हाका खबर ना न्ही कित्याक पळयत आत्मो म्हजे बरोबर आहा जेन्ना हांव पळयत आत्म्या उद्देशी चलता जे म्हाका पळयत आत्मो म्हाका शिकयता ऑटोमॅटीक तो काडटा न्ही भायर तो म्हाका गरज ना की म्हाका इतलो स्टडी करूंक जाय म्हजेर येतलो व्हडलो हें तकलेन भार घेवंक जाय असो गरज ना जेन्ना तूं पळयत आत्म्याक उद्देशी चलताय पळयत आत्मो तुज्या उतरा उद्देशी हांव उलयना न्ही आतां हिंगासून हांव उलयतां हांव न्ही हांव कोणूच न्ही कित्याक हांव कांयच न्ही कित्याक म्हाका जेजू क्रिस्तान वेचून काडला पवित्र आत्मो म्हजे उद्देशी उलयता जेजून आहा न्ही तो पवित्र आत्मो सदांच कोण जे आमचे कोण हें कोत्ता पळय प्रिचींग कोत्ता जावं ब्रदर डायगो जावं आमचे सिस्टर कोण सिस्टरी सगळे आहा हें करून आमी सगळे कितले काय बरें सोबीत उतरां तांच्या तोंडासून खंय येतात पवित्र आत्मो न्ही सो तेच बरी आमी कितें करूंक जाय सदांच आपलें जें देवाचें उतर आसा तें फकत आमच्या काळजान आमी रिगोवंक जाय फकत तें बरें बी आहा ते आमच्या काळीज जावन आसा आमचे गूड सॉयल न्ही ती तातूंत ओपूंक जाय न्ही की खोटी बरी उस्क्यांनी जावं कसल्या वायटांनी जेव्हा आमी कांट्याच्या वाटेन चलत जाल्यार आमकां कांटेच मेवतले बरे वाटेन चलत जाल्यार आमकां बरेंच मेवतले न्ही अशें कितलो संवसारान लोक जे येता कितलो हें करता ना न्ही आमकां टायम ना आमकां कितें म्हणटा ना आमकां कोणागेर इवन तूं उतर कितें आयज काल आमी पळय कितलें खंय रिट्रीट करता जावं कितलें हें करता कितलीं खूब जाणां लोक पळय कितलें टायम आसता म्हणल्यार कितें करता आमची संवसारीक जिवीत न्ही संवसारांत हिंगासर पिकनिकेक थिंगासर ना मागीर या रे नेक्स्ट सॅटर्डे या नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट फ्रायडे या आहा न्ही टायम आहा सगळ्यांक पूण जो टायम आमकां देवान दिलेलो आहा तो आमकां टायम इज अ करन्सी ब्रदर आमकां सदांच म्हणटा न्ही टायम इज करन्सी कित्याक आयज हो टायम गेलो जाल्यार आतांच्या त्या खिणाक वचून थिंगासून तूं कितें जाय जसो तो भुरगो कितलो तें पळय ताका कशें संवसारांतल्यान ताका पयस केलो ते आमी कितें आहा आमी सदां देवाचें उतर आमच्या जिवितान आपणोवंक जाय आमच्या जिवितान जर कांय आपणयना न्ही आमी जाल्यार कसलेंच हें ना कित्याक म्हाका पयलें खूब तशें जातालें हांव खंय पडटालो हिंगा जातालो हांव म्हज्याच हातून आसतालो म्हाका खबर नासली हांव कितें करतालो तो म्हणजे ऑफिसान सुद्दां गेलो जाल्यार हांव हिटलरगिरी गो हांव कितें करता तें सगळें सांगपाचें म्हणजे हांव सिनियर न्ही आनी सगलो बॉसान म्हाका सगळी ऑथॉरिटी दिलेली तूं हें कर तें सगळें पळय हांव तांकां कितें करतालो ना हांव सांगता तशें हें जावंक जाय हें हिंगाच आसूंक जाय हिंगासून हाडलें जाल्यार हांव तांचे कडेन कितें करतालो बाचाबाची झगडी आनी कितें तांकां तोंड पत्तें सगळें हें करून बोगसवणें नासलें बोगसवणें आमी केन्ना दिता एकामेकाक ना आनी बोगसवणें आमकां चड गरजेचें कित्याक देवाचें उतरूच आयकलें म्हण जायना देवाचें उतर कितें म्हणटा दुसऱ्याक बोगसवणें न्ही बोगसवण दिवंक जाय देवाचें उतर जावन आसा सत जेन्ना आमी सत्यान चलता आमचें कितलें म्हजें जिवितान खूब व्हडलेलें आसलें हय जेन्ना म्हाका कितें आडचळ्यो येताल्यो कितें येतालें कित्याक म्हजें आनी म्हज्या घरा मदें आमचे मदें एकूड नासलो हांव म्हज्या भावाक कितें म्हणलें जाल्यार हांव भावाक बोगसूंक तयार नासलो तांकां बाचाबाच करतालो आनी तांकां कितें पोत्तें तांकां गाय दिलें हांवें गाय करतालो तें संवसार नासलो न्ही आमी खूब त्यो आतां गेले फावटी म्हाका दिसता आतां जातले 6-7 वर्सां फाटीं तेन्नाय आमच्या घरान अशें खूब प्रॉब्लम आसलो आनी घरानूय हांव आसलो तेन्ना जेन्ना कितलें म्हजी आवय जावं म्हजी भयण म्हजी जावं कोण भाव हें करीत जाल्यार रोखडोच कितें इल्लें हाका लागून हांव येदो व्हडलो उजो करतालो कित्याक इल्लें आनी संवसारान तेंच आसता न्ही कितें इल्ली ती काडी पेटयली न्ही कितलो ताका चड कांय हें नासता फकत जशें तें पेट्रोलान उजयलो न्ही थिंगा पेट्रोल पयलेंच आसता पेट्रोल म्हणजे कितें सगळें आमच्या घरान कितें आहा पळय तें पेटलेलेंच आसता न्ही तें तो म्हाका हें करता ओके एकामेकाक खाचा करून बरयलें थिंगासर जशी एक बारीक हें उडयली की मागीर थिंगासर आनी तो व्हडलो उजो जावप तो पालोवपाक कसो आसता जेन्ना आमकां देवाचें उतर सजमवणी आसता आनी जेन्ना हांवें म्हज्या भावा भयणाक सगल्यांक बक्षिलें तेन्ना म्हज्या जिवितान पयलें म्हज्या जिवितान जें कितें म्हाज्या जिवितान आहलें पळय सगलें कितें आहलें पळय तें सगलें पयस जालें केन्ना बोगसवणे उद्देशी आमच्या जिवितान जर बोगसवणें ना जाल्यार आमकां खंयच आमी फुडें आनी खंयच आमी कसलेंच कांय करूंक पावचें ना
आमी थिंगाच आसतले त्याच जिवितान खंयसर त्या चिखलान तो जसो एक दुकर आसता तो बरें दिसलें खंय हो भोंवन येता परतून त्याच चिखलान वता न्ही ताका कित्याक तें ताचें नेचर तशें आमचें नेचर जावंक उपकारना आमचें नेचर कशें जावंक जाय देवाचें नेचर देव कसो आसलो क्लीन न्ही सगलो आमकां नित्तो देवान आमकां सगलें नितळसाण सगलें बरेंपण सगली बरी भलायकी बरी सावथ सगलें दिलेलें आहा त्या उद्देशी आमी चलोंक आमकां आगोट कित्याक ह्या संवसारान कितें आसता आमकां शिकयल्लें आहा आमकां कितें पयलें धाकटेसान तेणें तुका कितें म्हणलें तूं ताका कितें म्हणपाचें आमच्या कोणें दुस्मानाक कितें म्हणलें ताका दुस्मानाक बोगसोवपाचो ना हें आमचें पयलीं संवसारी जिवीत आसलें पूण जेन्ना आयज म्हाका आमकां आतां सगलें आमी जाणा न्ही आमी जाणवायन बोल्लेलें आहा देवाचें सो आतां म्हाका कोण कितें म्हणलें कितें कोत्ता हें कोत्ता तें म्हाका कांय फरक पडना कित्याक जेन्ना म्हजे भितर जो पवित्र आत्मो आसा जेन्ना म्हाका ताणें शिकयलें की दुसऱ्याक बोगसवणें दिवपाची कितली ताकद आनी कितलो पदवी दिल्या आमकां देवान दुसऱ्यांक बोगसोवपाक दुसऱ्यांक कितें बरें आहा तें दुसऱ्याचे बऱ्या उद्देशी चलोवपाक न्ही तांच्या जिवितानूय बरें जावंक जाय समज दुसऱ्याच्या जिवितान बरें जालें जाल्यार तेंच जेजून सांगलां न्ही तूं दुसऱ्याचें बरें कर आनी बरें भलायकेन दुसऱ्या पासून माग आनी सदोच तो कितलोय वायट आसलो ताका कितलो वायट म्हणूंक उपकारना केन्ना ताका पासून मागोंक जाय आनी ताका बरें ताचेर आशिर्वादीत घालूंक जाय देवाचो आशिर्वाद ताचेर घालूंक जाय तेन्ना जे आमी दुसऱ्याचो आशिर्वाद आसा तो ऑटोमॅटिकली आमचेर येता न्ही आमचेर जे देवान ब्लेसिंगां दिल्लीं आहा ती सगलीं आमचेर फाकोन येता न्ही सो आमकां अशें जायना आमकां केन्ना कितें जाता आमी सदांच अशेंच चालू करता न्ही आमकां ताणें कितें म्हणलें आमी ताका कित्याक बोगसूंक आमकां गरज ना तो दिसलो की म्हाकाय तशेंच जातालें पयलें म्हाका कोणें कितें म्हणलेलें म्हाज्या फुड्यान दिसलो आवय तें इतलें म्हजे भितर अशें शिजतालें म्हाकाच खबर नासतालें हांव कितें करता पळय तो त्या टायमार म्हाका खबर नासताली हांव कितें खंय वतालो आनी खंय मोटरसायकल घेवन टांग खंय पडलो जावं कितें आनी खंय वेतालो तें कित्याक आमचे भितर जो मेळो आत्मो जे आमी मेळो आत्म्याक आमकां जेन्ना थारो दिता जिवितान तेन्ना आमचे दोळे बाय सगळे आमचो जो पवित्र आत्मो आसता पळय तो देवाच्यान आमचो हें आसता संबंद आसता पळय ताचेसून तुटोन आमकां सगलें वायट तितलें आनी कावोक आमच्या जिवितान येता आनी आमकां खबर नासता आमी कितें करता पळय तें सदांच आमी तें पळयता न्ही ताका दुसऱ्यान कितें केलेलें दुसऱ्यान 10 वर्सां जावं 2 वर्सां 3 वर्सां फाटीं सगलें कितें म्हज्या हें केलें तें सगलें आमकां विचार येता न्ही देवाचें उतर आमी केन्ना एक दीस सांगीत जाल्यार एक स्क्रिप्चर आमकां येता म्हजें तें जाल्लें म्हाका कांय खबर नासली 5-6 वर्सां फाटीं आदी म्हाका स्क्रिप्चर एक खंयचो हें केलो हांव खंयचो स्क्रिप्चर रे कितें करून आयकतालो ह्या कानान आयकतालो ह्या कानान सोडून दितालो 3-4 वर्सां जालीं जेन्ना सारकें जिवीत आमकां ब्रदर सांगतालो सदांच जें कितें आमी आमच्या जिवितान आमी आनी देवाक आयकता जें स्वत आमी आयकता तें स्वत आमी आयकत रावंक जाय आनी तें आयकोन जेन्ना तूं आयकताय जेन्ना दुसऱ्या कोणाक तूं दिवंक येता उतर तेन्ना तुका कॉन्फिडन्स आहा कॉन्फिडन्स तूं पळयत वचम्या उद्देशी तूं ताचो आत्मो हें घेवंक जाय न्ही ताची मदत घेवंक जाय ताची हेल्प घेवंक जाय आनी तूं जेन्ना वेताय तेन्ना तुका तो पवित्र आत्मो कन्विन्स करता आनी शिकयता कशें कितें करपाचें न्ही की कोडसानान जावं कितले वायटान रागान द्वेशान कोण दुसऱ्या बद्दल तें सगलें पयस आसूंक जाय तेन्ना जेन्ना आमी तें पयस कोत्तेलें वायट जावं दुसऱ्याचे वायट विचार दुसऱ्यांक कोणाक कितें म्हणपाचें जावं आनी कोणाक कितें करपाचें तें आमी चड करून चड गरजेचें पयस दवरपाचें तेन्नाच आमच्या जिवितान सगलें बरें घडोवन येता कित्याक देवान आमकां सगलें दिलेलें आहा सगलें बरयल्लें आहा बायबलीन सगलें आमचें पवित्र पुस्तकान आमकां सगलें कांय आमकां खोतीउस्के काडपाची गरज ना जेन्ना हें स्वत आमकां गमलें तेन्ना आमकां खबर आसा पूण आयज काल संवसारान सगले लोक इतले पिड्यार जावन नासोन पडलेले आहा कित्याक तांकां देवाच्या उतराची जाणीव येना जेन्ना आमी वेता कोणागेर आमी वेता तेन्ना तांकां गमलें न्ही की मागीर सगलें तांच्या जिवितान गमता की बाबा कितें स्वत पळय तें ना ते वेतात मिसाक वेतात जावं आनी खंय वेतात रिट्रीटाक वेतात हें करून पूण अहें उतर जें हें करपाक जें कितें सारकें उतर आहा तें थोडे कडेन बरें कोणाक फावता केन्ना थोड्यांक कोणाक कांय सजमयना देखून चड गरजेचें की आमी जें कितें शिकता थिंगासर शिकोन आयले तशें जायना खंय वच तूं कोण आमी कितें गेले खंयसर गेले ते आमकां कांय फरक पडना आमी खंय वचोंक जाय आमी तूं वचोंकूच जाय की तुका कितें बरें दिसता जेन्ना म्हाका न्यू क्रिएशनान हिंगासर आयलो
जे देवाचें उतर परगडटाले आनी शिकयताले ब्रदर आल्रेड आनी कोंकणीन ट्रान्सलेट करून आनी इंग्लिशीन हें करून ती उतरां ते उलयताले पळय त्या उतरां उद्देशी तो पवित्र आत्मो आनी म्हज्या पवित्र आत्म्यान जें ते म्हाका इतलो तोपताले तोकोन जी म्हाका जाणवाय मेवली ते जाणवाये उद्देशी म्हाका सगळें आयज काल जें कितें म्हज्या जिवितान घडटालें तें सगळें नाश जावन हांव आयज काल एक बरे भलायकेन आनी बरे सावदीन भरलेलो आहा. त्याच बरी हांव दुसऱ्याकूय गोंयकी जाता आनी गोंयकी जावन वचोन सांगता की कितें कितें म्हज्या जिवितान घडलां. हांव दुसऱ्या गोंयकी जाली की दुसऱ्याच्या जिवितान आहा बाबा वय कितलो आहलो खुंयसान खंय आहलो आनी आयज खंय पावलो हाचे उद्देशी कितें तरी आहा. तुमकां जेन्ना जेजूचो मोग आमी मोग घेवन दुसऱ्याच्या उद्देशी चलता तो मोग जेन्ना आमी खंय वता न्ही तेन्ना दुसऱ्यांक गमता रोकडोच गमता कित्याक पयतो आत्मो तांकां कन्विन्स करता हाचे मदें कितें तरी डिफरन्स आहा, हाचे मदें कितें तरी बदल आहा, हो कितें तरी खूब वेगळो आहा कित्याक. तेन्ना लोक विचारूंक सोदता जावं कोणूय म्हज्या जेन्ना हांवें म्हज्या ऑफिसान तशेंच जेन्ना हांवें चेंज जालो पळय तेन्नाच म्हाका ते म्हणूं लागले हाचें कितें तरी बरें आहा. कितें हाका कितें म्हणल्यार कितें पयलो हांव कितें कितें करतालो झगडटालो कितें करतालो खंय नाका जालेलें कितें करून सगलें जे संवसाराचें आहलें पळय तेंच हांव सगळे कडेन दुसऱ्या कडेन करतालो बाचाबाची. पूण जेन्ना हांवें स्वत जाणून आनी देवाक आपणोन जें सगलें बोगसोणें आनी जें कितें म्हाका देवान शिकयल्लें ताचे उद्देशी हांवें पयस चल्लो. म्हणजे म्हज्या बळा उद्देशी न्ही पूण हांवें पवित्र आत्म्याचो आदार घेतलो आनी हांवें पवित्र आत्म्याक म्हटलें जेजू हांव एक कोत्ता पळय तें एकदम चुकीचें. पवित्र आत्म्या तूं म्हाका तुज्या बळान भर, तूं म्हजी शक्ती दे, म्हजें तें कितें वायट आसा ती ताची जाणवाय तूं म्हजे भितर घाल आनी तूं म्हाका शिकय. त्याच उद्देशी म्हाका ताणें आमी अशें उतरां उलयता आनी देवाक आमी आर्गां दिता तेन्ना आमकां जें कितें सगलें आहा पळय सगलें तें आमकां सगळी जाणवायेनूच तें बसता आमी आनी ती जाणवाय आमचे भितर आमकां ते जाणवायेन रिगोवन आमकां जें कितें स्वत आहा तें आमचे भितरसान आमकां दुसऱ्याकूय गमता की जेन्ना आमी ताका केन्ना आतां इतलो त्यो आमी झगडी करताले कितें करताले आमच्या ऑफिसान सुद्दां बाचाबाची जेन्ना हांव बदललो हांवें म्हाका पयलो बदललो तेन्ना मागीर म्हजे कलिग्स म्हणूंक लागले आरे हें कितें तरी आहा हांचें आनी कितें तरी हांचे मदें आहा सो हाका कितें आतां हें करुया. ते विचारूंक लागले कितें तुका आतां आमी तुका कितें कितें म्हणटा कितें कितें करता पयलीं तूं आमकां पोत्तून सांगतालो आतां कित्याक आमकां तूं पोत्तून सांगनाय. हांवें म्हणलें जेन्ना म्हजे दोळे उकळ्ळे जेजून म्हणलें म्हाका कितें शिकयलां आनी जेजून म्हजो मोग केलो तो मोग जर हांव तुमकां दाखयना आनी त्या मोगा उद्देशी चलो ना जाल्यार म्हज्या जिवितान म्हाका कांयच सार्थक ना. हांव तें उतरूय शिकोन आनी दुसऱ्याक बोगसवणें नासतना बोगसवणें दिनासतना हांव जर त्याच कोणान लोगोत जाल्यार म्हणलें तो म्हाका म्हणलें तर हाचो डुकराचो कळ्ळें सैम न्ही तो मातसो बरें दिसता भायर वेता न्हितो येता पोत्तून भायर येता तें हें करूंक उपकारना न्ही. आमी देवान कितें शिकयलां देवान कितें आमकां सांगलां त्याच उद्देशी आमी चलोंक जाय न्ही की आमी आमचे पयलींच्या नेचरान. सो देव आमकां सदांच सांगता न्ही देवान सांगलां आमकां की आपूण तुमचे भितर वस्ती कोत्ता आनी जेन्ना हांवें तुमकां सगळें खुरसार जें आमी जेजून कितें खुरसार जें आमी जाणवायेन कितें आहा आमकां जाणवाय उद्देशी मेवला की तेणें आमचीं सगळीं पातकां सैम आमचे पातकांचे सैम आमचीं वायटां दुयेंसां हें स्वत मानून जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमच्या जिवितान सगळो जो पवित्र आत्मो आसा आमचे भितर तो आमकां ऑटोमॅटिकली म्हणजे भितरल्या भितरसान आमकां जी पेकोवणी आहा ती आमकां रोखडीच काडून दाखयता स्वत तें आमचे भायर आमकां दाखयता आनी तें स्वत मागीर दुसऱ्यांक कोण आमचे हेरांक आहा तांचे बाराबर तांचे उद्देशी सगळें तें स्वत तांकांय गमता की बाबा हो आसलो आनी आतां कितें हाका म्हणल्यार कितें हें कांयच हाका फरक पडना आनी हो कांयच करना न्ही फकत बरो मोगान चलता मोगाचे उद्देशी चलता सगळें हें करता आनी हाका आमी कितें म्हणलें तरी जाल्यार हो आमकां ओके रावता. हो पयलो आनी आतांच्या हातून खूब हाका फरक आहा न्ही कितें तरी कित्याक देवान आमकां हें आपलें सैम दिल्लेलें आहा. देव आमचे पासत मेलो न्ही खुरसार हें आमी चड जाणून घेवंक जाय की कित्याक लागून कित्याक आमी सदांच आमी म्हणटा ना आमी जेजूक मानता कशें मानता आमी जेजूक आमी आमच्या कोयण्यांनी करून दाखयता की आमी ह्या संवसाराचेच कोयण्यांनी चलता. कोणें आमकां कितें केलें की आमी ताका पोत्तून दिता जावं कोणाक बोगसूंक तयार ना जावं कोणाचें कितें फाटल्यान उलोवपाचें ही म्हजें सैम आहलें पयलें. आमी म्हज्या ऑफिसान जेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना हांव म्हज्या कलिगा बरोबर बसून हो कलीग आहलो ताचें उलोवपाचें तो कलीग आहलो ताचें उलोवपाचें म्हजें उलोवपाचें बसाचें उलोवपाचें मॅनेजराचें उलोवपाचें हें सगलें सैम कोणाचें आहलें देवसारान आमकां हें शिकयल्लें न्ही. जेन्ना आमी स्वत जाणो आनी सत्यान चलता तरी आसतना कोत्तालो मिस्टेकी ना न्ही
कित्याक म्हाका तें होल हार्टेडली म्हणजे म्हज्या भितर जो पळयत आसमो आहा ताका हांवें केन्नाच आपणोंक नासलो. जेजू म्हजे पासत मेला तें हांव सदांच म्हणटालो हांव ना जेजू म्हजे पासत खुर्सार मेला, म्हजें सगळें कितें आसलेलें सोयम वायट पातक सगळें तें खुर्सार 2000 वर्सां पयलें खुर्सार खेडयला हें इतलें म्हणटालो. पूण मानून घेवपाक आनी काळजांतल्यान मानपाक इतलें आगोड जातालें. एक कोरणी आसली आनी उलोवणी दुसरी आसली. सो हे आमचे 2 सैम आसले म्हजे लायफान जें हांवें केलां पळय तें हें सगळें हांवें केलां. हांव दुसऱ्याक कोण कंडेम करिना जावं कोणाक पॉयंट आवट करिना, कित्याक म्हजें करप म्हणजे कित्याक जें म्हजें हांवें स्वता पळय तें हांवें खूब अशें कितें तें जेन्ना म्हजें सगळें गेलें तेन्ना हांव सगळें म्हज्या ऑफिसान बरें म्हाका सगळें मोग करूं लागले सगळें. कित्याक देवाचो मोग म्हजे भितरसान तांचे मदीं वतोन ते शिकले न्ही की मोग म्हणजे कितें आनी दुसऱ्याक भोगसवणें दिवन कोणाचे बद्दल कांय वायट उलोवप ना, कोणाक कांय म्हणप ना. हें सगळें कितें आहा पळय तें सगळें आमी शिकोवंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान कशें कितें आसता आवय आमी ना 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 आमकां भोगसूंक आगोड लागता. अशें कितें जालें जाल्यार सगलें टाक करून तें अशें रोटेशन खंय जावन टाक करून पोत्तून तिसान खंय आसलो तो त्या हाचे कडेन पत्तो येता. आनी मागीर कितें जाता आमी बरें वयर सरतले तें ना ताच्या जिवितान कावोक आमच्या जिवितान कावोक आमची दुस्पट ताची दुस्पट सगल्यांची दुस्पट न्ही सगलें कोणाचें बरेंपण जावपाचें कांयच ना. कित्याक आमी मानून घेतला न्ही जेजून आमच्या पासत कितें केलें. ब्रदर आमकां सदांच सांगता आमी देवाचे जाणवायेन देवाच्या उतरान चड गरज रिगोन रावंक जाय. कित्याक आमी सदां कितें खाता पळय जेवणाक तशें त्या बरी आमी देवाचें उतर नाजाल्यार आमी कितें जाता आयज आयकलें आनी 4 दिसांनी वचोन म्हजी गत तशी जाल्ली. हांव आयकतालो हिंगासर 4 दिसां उपरांत वेतालो थिंगासर कांय ना डोडो पारा कितें काल पोर कितें शिकलेलें रे कांय खबर ना तशें जातालें. सो ताका लागून कितें आहा आमकां देवाच्या जाणवायेची चड गरज. ब्रदर Romans 10:8 Romans 10:8 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Shikambaraba shitaraba. Praise the Lord. सो आतां आमी तयार आहा. आतां कितें शिकयलां हांवें तें करपाक आमी आमच्या कोरण्यान घालपाक की कोणें कितें म्हणलें कोणें भोगसवण्याक आमकां हें आहा कोणें कितें करूं आमकां कितलें आमच्या भावांनी सुद्दां आतां आमकां कितें केलेलें आहा. आमच्या जिवितान आमी कितें करता चड हें करता न्ही कोणाची प्रॉपर्टी उडो सांगलेलें न्ही जशें प्रॉपर्टी धाकटुली आहा मायपायची ते एक जाण भाव आहा म्हाकाय चड वांटो जाय ताचो चड वांटो जाय ताका इल्लो दी हाका इल्लो दी आमी भोगसवना न्ही. म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो ताची तोहीच गती आसली की तांचे धाकटुली प्रॉपर्टी चड व्हडलें ना एक पायमायचें घर आसलें आनी हे 2 जाण भाव सदांच झगडी झुजा. एकलो भायसान आयलो ताणें आपलें घर सेपरेट बांदलें भायसान आयलो ताणें घर बांदलें आनी तोय थिंगासर झगडोवपाक थिंगा बाबा आमी जोडटा हें कर कोण मात सोजमळणय ना सोजमळणी कांयच ना. आनी केन्ना देवाच्या उतराचें कितें देवान कितें केलां जेजू कित्याक आमकां आमच्या पासत आयलो जेजून आमकां बक्षिला न्ही. सो आमचो मोग केला इतलो मोग केला सगलें ताका मागीर म्हाका एक दीस तो मेवलो मागीर ताका सांगलें अहें देवाचें उतर एक करून. सो ना रे म्हणूं लागलें हिंगासर हें करपाक एकदम इजी उलोवपाक सांगपाक. पूण आमच्या घरान म्हणूं लागलें हांवें म्हणलें तूं सोत मान मरे म्हणलें एकटो तूं म्हणलें पयलीं तांकां बक्षी तो म्हणलें तुजेर घाला तो भायर आसता तूं म्हटलें हिंगासर आहाय न्ही तूं कितलो तांकां बक्षिताय एकलो बक्षी म्हणलें एकल्यान बक्षिलो न्हू आख्खो म्हणलें तुजो घाराबो बायबलीन बरयला म्हणलें आख्खो तुजो घाराबो म्हटलें साल्वार जालो म्हूण सोत मान. आनी देवान म्हणलें जें कितें उलयलां देवान उलयल्लें आहा देवाचें उतर सदांकाल तेंच सदांकाल तोहेंच एकूच आहा केन्ना बदलचें ना. मनीस बदलोंक शकता पूण देवाचें उतर म्हटलें जाणवायेन बरो आनी देवाचें उतर म्हटलें आयक ना रे आपणा टायम ना हें करूंक तोहें जाल्यार बरें आहा तुका म्हणलें हांव एकूच हें दिता आनी तूं म्हटलें तूं आयक आनी तूं भोगसवणें तांकां दी म्हणलें आनी सदांच म्हणलें सुरेश्वराचो आत्मो म्हज्या भावाचेर म्हज्या मायचेर आहा सगलें ताणें ताका मागलां आनी सगल्या वायटांचा सुटका फावो केल्या इतलेंच म्हणलें हेंच हें कर. आनी मागीर ताच्या उपरांत आतां कांय खबर ना तो मागीर भायर गेलो दिसता अजून कांय खबर ना मेवंक ना. सो कितें आसता आमी अशें हें करून झगड्यो करून झुजा करून कांय फायदो ना आमी इल्लें ताका झगडटा न्हू. बट वॉट सेड इट द वर्ड इज नियर दी इवन इन दाय माउथ एंड इन दाय हार्ट दॅट इज द वर्ड ऑफ फेथ वीच वी प्रीच. कितें देवाचें उतर खंय आहा आमचे भितर आहा
आमी हांगासर सगळे देवान म्हणलां न्ही एकलो दोग जाण सोत मान आनी हांव थिंगासर वस्ती कोत्ता हय आमी सोत मानता ना न्ही देवाचें उतर आमचे भितरूच आहा न्ही देवान पयलेंच बरयल्लें आहा देवान सगलें पयत आत्म्यान कितें 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 आमकां दिलेलें आहा पळय तें सगलें बरयल्लें आहा आमकां कांय करपाची गरज ना आमी फकत सोत मानपाचें आमी सोत मानिना न्ही सोत केन्ना मानता आमी आतांच सांगलें न्ही हांवें आमकां सोत बांदपाक एकदम मागोट देवाचें उतर पळय देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतर सगलें आहा आमचे भितरूय आहा आमचे बाराबरूय आहा आमी उलयता तें आहा आनी आमी कितें वायट उलयता तें आहा आनी बरें उलयता तें आहा न्ही आमच्या जिवितान आमी बरें उलयत बरें उतर भायर सरता आनी वायट उतर उलयत जाल्यार वायटूय भायर सरता न्ही सो देखून आमची उतरां कसलीं आसूंक जाय दुसऱ्याक बरें जिवीत जावं दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड जावपाची देवान उतर उलयलें न्ही जेनेसीस 1 उजवाड जा म्हणलो न्ही देवान कितें केलें सगलो काळो घाल्लो उजवाड जा काळोख सेपरेट जालो उदक सेपरेट जालें आनी सगलो उजवाड जालो आनी संवसार घडलो न्ही सो तेच परी देवाचें उतर इतलें मोलादीक सारकें उतर न्ही उतरान पावर आसता आमी कितें उतरां आमचीं उतरां खंय आसता कितें रे म्हाका डायबिटीज जाल्या आं ना रे वय रे तें आमी उलयत आसता न्ही कोणें कितें जालें गो रे ना रे म्हाका हें आहा रे तो हें आहा रे प्रेशराचें आहा कितें करता आमी ती उतरां आमी आमच्या जिवितान आपणायता सो हिंगासर म्हणटा न्ही आनी आमच्या कावजानूय आहा आनी द वर्ड ऑफ फेथ वीच वी प्रीच आमी जें उतर आमी शिकयता हिंगासर न्ही तें देवाच्या भावार्थाचें उतर जें आमी उलयता तें कसलें उतर तें भितर आहा पळय जेन्ना आमी कोणाक जाणवाय नासता न्ही जेन्ना देवाच्या उतराची जाणवाय जशी आमकां उद्भवता पळयतो आपुणूच शिकयता न्ही जेन्ना आमी उलयता जावं आमचे भयण भावां उलयता ताचे उद्देशीत ते पवित्र आत्मो सारको आमकां एक आमकां कितें हातून गूड जे आहा ते बऱ्यो गोडल्यो बऱ्यो कोरण्यो देवान बरयल्ले आहा बायबलींत त्यो आमकां उगडापे करून दाखयता की केन्ना जेन्ना आमी देवाच्या जाणवायेन वागता पळय तेन्ना आमचे भितर देवाची जाणवाय ना थँक्यू ब्रदर आमचे भितर देवाची जाणवाय ना जाल्यार आमकां कांयच ना आमच्या जिवितान कांयच ना आमी खंय पडटा सगलें आहा थिंगासरूच सो देखून आमकां चड गरजेचें देवाचें उतर डेली रात दीस आयकोन तें देवाचें उतर कितें करपाचें आमच्या तोंडांतसान उलोवपाक जाय उलयनासतना जायना आमी जर देवाचें उतर उलयना न्ही आयकलें बरें आहा आतां आमी केन्नाय मागणें कोत्ता हो आमचो वायट बूक सदांच आमी वायट बूक आहा न्ही आमचो वायट बूक तो वायट बुकार कितें आहा बरयल्लें आहा न्ही आमकां वायट बूक सदांच कन्सर्नींग वरी एंड फियर जे कितें विजडम गायडन्स सगलें आमच्या जिवितान आहा पळय आमी सदांच घेवन तो वायट बूक आमी सदांच वाचूंक जाय आमी समज एक वेळार देवाचें उतर आमी केन्ना कितें करता आमकां टायम नासता थँक्यू ब्रदर हें वायट बूक एक कोंकणीन आहा एक इंग्लिशीन आहा ताचे सगल्यो भासावण्यो आहात न्ही भासावण्यो आहा ताचेर ताका सगळे स्क्रिप्चर्स बरयल्ले आहा खंयचो स्क्रिप्चर्स कित्याक लागता आमकां पेकोवणेचो स्क्रिप्चर्स आहा पेकोवणे मेवता हिलींग फायनान्शियल क्रायसीस कितें आमकां कसल्यो आडचण्यो कसले आमचे कोर्ट केसीस जावं आमचे खंयचे कोणाचे आमकां बोगसवण्याचे उद्देशी सगलें बरयल्लें आहा आमी केन्ना एक उतर आमकां खबर आहा त्या एक वायट बुकांतली कितलीं जाणां आमी जाणो ना आमी बूक आहा म्हूण जाणो फकत केन्ना आमी एक स्क्रिप्चर जावं केन्ना कितें वाचता थोडीं वाचतात ना न्ही पूण थोडीं जाणां वाचतात नांव हें ना म्हणिना कित्याक म्हाकाय खबर आहा केन्ना हांवूय तेच बरी आसलो सो की हांवूय देवाचें उतर केन्ना कितें हें करून आमी आयकतालो मातसो मागीर पळय एक स्क्रिप्चर हो वाचलो की मागीर जॅम येताली अशें जाता सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक सांग देवसाराक नाका की आमी का सोत जाणा जाल्लें आमी सोत जाणा जावन आमी समज आमकां देवान जो आमकां अधिकार दिलेलो आहा जेन्ना तो कितें आमकां कसलें वायट जावं कसलें वायट अडचण जावं केन्ना येता तेन्ना आमकां कितें जाता आमकां भावार्था उद्देशी आमी त्या कसलेच अडचणेचेर जैत व्हरपाक आमकां भावार्थाचें आमकां बळ दिलेलें आहा कितें दिलेलें आहा पळयतो आमकां रोखडोच दाखयता न्ही हें उलय ताचेर ताचे कडेन उलय तूं कित्याक भियेता हांव तुजे भितर आसा आमचे भितर कोण आसा पळयतोच न्हू जो आमचे भितर आसा पळय तो एकदम बोलीस जो ह्या संवसारान आसलेल्या मेळ्या पसंत न्ही सद्दां बरयल्लें आहा ताचेर ताका लागून आमी हे वायट बुकाचेर आमी चड गरजेचो दिसाक एक 2 पावटी जावं 3 पावटी तरी वाचपाक चड गरजेचो जशें आमी कोत्ता न्ही आमी कितें टीव्हीक आमी कितें कोत्ता आमचें खंयसर आसता म्हजें तो हें जाल्लें
की हांवूय हो पळयतालो हाचेर आनी टीव्हीचेर हे टीव्ही खंय गेलो जाल्यार टीव्ही बी आसता न्ही ना हा देवाचें उतर वाचलां रे हांवें जालो मातसो सगळो वाचलो न्ही सो आतां मातशें पळोवया संवसारान कितें घडटा आतां आयकता कोण थिंगासर कितें जालें तें कळ्ळें फाटल्या दिसांनी कोण तरी म्हाका सांगूंक लागलो आरे तो हें पत्तोन आयलो मरे कोण तरी तो व्हडलो जिंगो पत्तो आयलो मरे तो कोवीड 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 म्हणून हांवें म्हणलें पत्तो आयलो कोणें तुका सांगलां तुका म्हणलें कोणें सांगलां तूं म्हणलें इतलो त्यो म्हणलें आतां 2-3 वर्सां जालीं म्हणलें थिंगासर हाय तुका म्हणलें हें का तुजे भितर आहा मरे पळयत आत्मो देवाच्या उतरान सुद्दां आसून तो म्हाका सांगता अरे पुत्तून आयलो मरे खंय हांवें म्हणलें कोण सांगता तुका तुजे भितर तुका खबर ना तुजे भितर कोण आहा पळय तो आनी साम्स 91 कितें म्हणटा 10,000 तुज्या वयरच्यान पडोन हजार हरशीं पडोन 10,000 तुज्या उजव्याक पडत जाल्यार म्हटल्यार तो जो तो इतलो हो आहा पळय तो संवसारान तूं सांगताय पळय तो तुजे कडेन येवपाक ताका ताकत ना कित्याक जेन्ना तूं स्वत मानताय आमी स्वत मानता स्वत मानिना न्ही आमी जे जें स्वत आमकां देवान शिकयल्लें आहा हें स्वत आमचे भितर आहा हें स्वत जर आमी जाणो जायत जाल्यार आमकां कसलो आमकां भिरांतीचो आत्मा दिला देवान भिरांतीचो दिवंक ना न्ही आमकां भिवपाची कांयच गरज ना आमकां अधिकार दिल्लो आहा ताचेर जैत व्हरपाक आमी कितले जाण अधिकार व्हरपाक तयार करता आहा तयार आहा आमी कितें करता आतां तोच भाव म्हाका सांगतालो हें करून आवय देवाच्या उतरार बरो उतरार आहा देवाचें उतर जाणा सगळें जाणा हांवें म्हणलें तुका कित्याक रे म्हणलें ताचेर हें कोत्ताय आमकां म्हणलें गरज ना म्हणलें तें हें करपाचें आमचें म्हणलें देवाचें उतर कितें आमकां दिलां स्वत दिलां स्वत्यान आमी चलया आमकां म्हणलें कितलेंय कोणूय येवं म्हजे भितर म्हटलें तो म्हटलें तेन्ना म्हटलें व्हडलें हें करून सैतान म्हणलें म्हाका कितलें कोहें म्हाका ताणें घुवडयल्लो सारको की स्वत की हांव तूं बरो जावचो ना तुका दुयेंस आसा हें आसा पिडा आसा तें आसा जेन्ना स्वत हांवें आयकोन स्वताक आपणयलो जेजू क्रिस्ताक हांवें म्हजो सोमी आनी सोमी दोनी आनी म्हजो सोरवंडार पेकोंडार राखोंडार सगळें म्हजो मानून घेतलो त्याच खिणाक त्याच वेळार म्हजेसून जें भितर म्हजें आहलें मेळ्ळें कितें आहलें पळय तितलें नाश जावन म्हजे कुडीक देवान म्हाका सगळी आपली कूड दिलेली आहा आनी देवान आमकां आपले भाशेन रचलेलो आहा जाल्यार हांव कित्याक भियोंक हांव सदांच तेच विचार करता आनी हांव सदांच तेचेर म्हणटा आर्गा तुका जेजू जेन्ना तुवें म्हाका फाटल्या दिसांनी म्हजी आई इतली बरी नासली हॉस्पिटलान आसली एक तुका ते गोंयकी सांगता इतली ताका थंडी भरली आनी सारकी जाम एकदम फ्लॅट ना हात काडले हात पांय काडले पांय हो फकत हय ताका उखलून हॉस्पिटलान हाडली भावान फोन केलो की हय 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 हा हांवें त्याच खिणाक कितें केलें आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी जें तुवें केलाय तूं स्वत दिलाय म्हाका त्या सत्या उद्या हांव चलतां आनी जे म्हज्या आई भितर आहा तो पवित्र आत्मो तिका कसलेच वायटान ताका वायट ताच्या कुडीचेर ना पूण ताका बरी भलायकी आनी बरी सावत ती आतां हॉस्पिटलान गेल्या पूण हांव स्वत मानता की तूं ताचे भितर वस्ती कोत्ताय आनी तुवें ताका तुज्या बळान बोल्लाय आनी तुजो पवित्र आत्मो ताच्या भितर आसा आनी तुवें 2000 वर्सां पयलीं जें कितें आमचें सगळें वायट दुयेंस कोल्ली निमोनिया कहलें वायट सगळें आहा तें तुवें स्वत मानून घेतलं तुवें आमकां खुर्सार मारलाय तें हांव स्वत मानता आनी हांव चलतां आनी हांव स्वत मानता की म्हजी आई एकदम बरी जाली आनी ती आनी हॉस्पिटलान हाडली डॉक्टरान ताका हें केली एके कडेन ताका एशियन हॉस्पिटलान शिफ्ट केली परतून 2 दिसांनी बांबोळी शिफ्ट केली दुसऱ्या दिसा आयली थिंगासर हाडलो ताका डॉक्टरान सारकी जाम हा जिवना कांय ना 2 दीस पयलीं उलयली बरी आनी मागीर सारकी जाम जाली कांयच ना ताचे भितर जीव ना कांय ना सारकें म्हणजे एक डेड बॉडी खंय सो मागीर थिंगा हॉस्पिटलासून तांबडे मातयेसान तिका बांबोळी शिफ्ट केली बांबोळी वेंटिलेटर लायलो दोतोर आयलो अरावंड 5 सुमार ही खबर आयलो ताका आनी ताणें पार्वती म्हणून उलो मारलो तिका आनी डाब करून हिंगासर मारली टाक करून ताणें दोळे उकडले पयलीं सारकी डॉक्टरान सांगली कांय गॅरंटी ना खंयसान तांबडे मातयेसान अर्दें जालें थिंगासर वता म्हणून आनी हांव स्वत मानून गेल्लो आनी हांव आर्गां दीत आहलो जेजूक आर्गां तुका जेजू तुज्या गायनी म्हजी आई बरी जाली स्वत मानलें स्वत मानून हांवें तें कोरण्यांनी घालें की हांवें आर्गां दीत रावलो कित्याक जेजून म्हणलां न्ही जेजून सांगला 1 Peter 2:24 बाय द वुंड्स एंड स्ट्रायप्स ऑफ जीसस यू एंड युअर फॅमिली इज कंप्लिटली हिल्ड कसलेंच तुका दुयेंस जावचें ना तेच स्वताचेरूच एकाच स्क्रिप्चराचेर स्वत मानून हांव हिंगासर म्हापशेसान थिंगा वेता जाल्यार एका वरा भितर आईन दोळे उकडून बरी रिस्पॉन्ड दिलो डॉक्टरान बरो रिपोर्ट दिलो कोणें दिलो रिपोर्ट हो जेजू क्रिस्तान डॉक्टरान तो दिलो डॉक्टराचो आपूण आहा न्ही पूण हांवें पयलो कोणाक घेत आपणायलो म्हज्या सोम्या आनी दोनयाक न्ही जेजू क्रिस्ताक तेणेन कितें केलेलें पळय ताचेरूच नियाळ केलो न्ही 1 Peter 2:24 ताचेरूच म्हणलें आनी म्हणीत रावलो लूक 4:18 and 19 सोरेस्वराचो म्हज्या आईचेर आसा आनी ताणें म्हाका ताका सगळे वायटांतल्यान वायट वांडावण्यांतल्यान सगळी सुटका फावो केल्या हे 2 स्क्रिप्चर म्हणीत केलो हांव पळय सगळें हें केलें आनी वेता म्हणसर एका 1-2 वरां भितर सगळी आनी तशी हें जाली आनी डॉक्टरान सांगलें ओके
नाल्यार डॉक्टर सांगलें न्ही थिंगासोर तिका कांय गॅरंटी ना, ती थंय वेता बरें कितें जाल्यार हें करून रिपोर्ट ती सायडीची आहली थिंगासोर ते हॉस्पिटलान थिंगा गेलो पळय तेन्ना तेंच्यांनी ताका सांगलेलो खंय तें आयकल्लें तेंच्यांनी. सो ताणें कितें केलें, डॉक्टरान तांकां रिपोर्ट दिलो न्ही, पूण हांव थिंगा नासलो, हांव घरा आयल्लो तेन्नाच घरा आयलो. सो मागीर हांव गाडी घेतलो आनी मिसिसीक घेतलो आनी हांव गेलो हॉस्पिटलान आनी सोच मानीत गेलो. हांवें म्हणलें कांय खोती हुस्के कांय टेन्शन घेवंक ना, बरें. आनी पळय जाल्यार कित्याक देवाच्या उतराचेर हांवें फकत देवाच्या उतराचेर सोत मारलें आनी सोत जें आहलें तें सोत मानूनच हांवें ताचेरूच चल्लो न्ही, म्हाका आनी दुसरें कांय दिसोंकूच ना. आमी कितें करता जेन्ना आमकां येता न्ही संवसारान, आमी कितें करता जशी ताळणी जावं दोतोरान कितें रिपोर्ट दिलो की ताका आमी देव मानलो. हांवें ताका देव मानूंक ना. कोणाक दोतोरान रिपोर्ट दिलो, जेन्ना भावान म्हाका फोन केलो की अहें अहें आहा, ताका हॉस्पिटलान आहा, ती एकदम सिरियस आहा, डॉक्टर कांय उलयना हें करून, त्याचेर हांवें नियाळ करूंक ना. हांवें आर्गां दिली जेजूक, आर्गां दिली आनी देण वाचत रावलो, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. आनी 1 Peter 2:24 ते म्हणीत रावलो. जेन्ना हांव भितोरसान म्हजो पवित्र आत्म्यान कार्य केलें आनी हांव आज म्हज्या आंज व्हडव्याक आमकां आंज व्हडे दिल्ले आहा न्ही, तांकां हांवें ताका उलो मारलो जेजून आपल्या आंज व्हडव्याक थिंगासर तांकां धाडलें आनी ते फुडें सगलें तें कार्य कितें आहा तें आपलें केलें तांच्यांनी न्ही. कित्याक देखून आमी कितें करूंक जाय, आमी जेन्ना सोत मानूंक जाय देवाच्या उतराचेर, फकत देवाक आमी आमचो सोमी आनी दोनी पयलो कसली कितले आडचणी येवं, कसलें दुयेंस सांगू तुका, कितलें वायट दुयेंस, केदें व्हडलें दुयेंस आसो, देवा फुडल्यान दुयेंस व्हडलें न्ही. जेजू क्रिस्त त्याच्या वयर सगलो, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, जिजस इज द किंग ऑफ किंग. हांव सदांच तेंच म्हणटा न्ही. आनी म्हज्या जिवितान आनी आतां म्हज्या जिवितान हांव पळय कितलो बोलादीक आनी कितलो बोलीस, कित्याक खोटे हुस्के म्हजे कडेन ना, कित्याक म्हजे कडेन स्वत आहा न्ही, देवाचें उतर आहा. आनी कसलेंय कितें आयलें जाल्यार हांव पयलो देवाक आर्गां दितां. फाटले फावटी जाले एक 3 म्हयने जेन्ना ऑफिसान कामाक आहलो तेन्ना एक दीस ऑफिसान गेल्लो आनी कारसवाड्यार वतालो, टॉयलेटान गेलो आनी धड आसता न्ही हाची बाथरुमाची हाका, हांवें तो निसरलो आनी हें म्हजें धोंपर हिंगासर आपडलें टायट करून, सॉलीड आपडलें. आनी म्हजें कितें आसता सदांच, हांव कितें करतां, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, हें चालू आसता म्हजें. थँक्यू जिजस खंय गेलो जाल्यार थँक्यू जिजस आनी गिफ्ट ऑफ टंग्स, हें म्हजें मेन 2 चालू आसता तोंडांसान. खंय वचो हांव शिखाराबा थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आनी त्याच खिणाक कितें जालें, आपडलो हांव आनी इतली म्हाका दूख आयली, म्हणल्यार हांवें देवाक आर्गां दिली, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस हें म्हणीत रावलो हांव दुखण्याक न्ही. आनी आमी कितें करता जेन्ना दूख येता तेन्ना आवय 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 कितें करता आमी, ताका थारो दिता. कोणाक, देवसाराक न्ही. तो पळयता, तो इतल्या हाका पळयता तुका, तो तूं कितलो इतल्या तुका, तूं म्हणटा तुका आतां देवाचें उतर जाणय, तूं शिकता इतलें हें करून, खंय आहा तुजें आतां हें, तो सांगता पळय म्हणटा कोणाक, देवाक सांगता पळय. ती म्हणटा आपूण कितें केलां पळय ताचेर नियाळ करता, तुजेर न्ही. तो हांवें करूंक ना. हांवें कितें केलें, जेन्ना म्हजे पांय धोंपर आपडलें तेन्ना थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हणत रावलो. वॉशरुमान गेलो, टॉयलेटान गेलो, पत्तो आयलो, ऑफिसान गेलो भितर आनी मातसो टूक ते मातसो हें करून तो सायडीचो म्हणटा कितें जालें, कांय ना म्हटलें, कांय ना. एक थिंगासर मोटरसायकल घेतली, कारसवाडा गुदांव, हिंगा आमचो गुदांव आहा सायडीक, हिंगासर ती टांकी आहा ताच्या फाटल्या वाटेन. मोटरसायकल घेतलो, आयलो गुदांवान, थिंगा स्टॉक आयलो बरो कोती 1 वर्स वय 45 मिनिट्स थिंगासर बरयलो स्टॉक कितें हें केलें आनी म्हजें चालूच आहा, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, कितलें आयला हें करून सगलें बॉक्सां कितलीं आहा सगलें हांव थँक्यू जिजस म्हणीत आहा. कितें चालू आहा म्हज्या तोंडान, देवाक आर्गां न्ही, आमी आर्गां दिता न्ही देवाक. आमी हें करिना, जशी आमी अशी आडचणी जावं कसलें कितें येत जाल्यार सगलें आमी कितें करूंक जाय, सदांच आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हें उतर पावरफूल, आर्गां तुका जेजू. तुजो आनी म्हजो, जेजूचो आनी म्हजो समोन रोड आसा. हांव तुका सोडिना, तुवें म्हाका सांगलें, तुवें म्हाका सोडिना, ते भाशेक हांवूय तुका सोडिना. कित्याक तुज्या सत्यान हांव चलतां, तूं सोत जावन आसाय, तेचेरूच अशें हांव तुजे बरोबर तुजे भासाभास करतां आनी हांव तुजे बरोबर म्हजो समोन जोडटां. आमी कितें करता, जेन्ना दूख आसता तेन्ना कितें करता, कू करून स्टार्ट जाता न्ही. मागीर कोण येता, तो येता न्ही, हो आसता पळय तो सगलो, हो आसता पळय तो जिंगो म्हणटा पळय ताका, जिंगो येता न्ही. तो तुका तुज्या जिवितान जिंगो टाक 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 तो येता, खुंयसानूय येता. मागीर कितें आवय तुका मागीर तो देव पयस केलो आनी मागीर ताका आमी वय 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 म्हाका दुखता हिंगासर, आवय 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 आवय. ताचेर सावन मागीर थिंगासान तें इल्लें हाडलेलें न्ही, इतलें जाता. थिंगासान म्हाका एक 45 मिनिट्सान हिंगा येता म्हणसर तें खंय खबरूच ना, तो खंय गेलो पळय तो जिंगो.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जीजस. कित्याक आमी कितें करता, हांवें कितें केलें म्हज्या आईचें तें सांगली न्ही टेस्टमनी. म्हाका जेन्ना वायट रिपोर्ट आयलो तेन्नाच कॅन्सल केलें. हांवें म्हणलें आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायनी म्हजी आई बरी जाली. तुवें म्हणलें न्ही म्हणलें तुवें सगळें म्हजें तुजे कुडीर 2000 वर्सां खुर्सार पयलें खेळयलां. सो हांव ताचें स्वत मानतां. आनी आतां एक जाली 1 वर फुडें ती बरी उलयल्या म्हजे कडेन. हांवें दिसांनी पावोंक नासलो, जाली एका घरा वयतालो ती कोर्टा कडेन पावलेलो हाडपाक. भावाच्या चेड्यान फोन मारलो, सो आई उलोवंक सोदता म्हणून. सो ती उलोवंक लागली आनी बरी उलयता, बेस बरी. फाटल्या दिसांनी पूण हांवें सोद मानूंक ना. हांवें म्हणत आसता हांव रात दीस म्हजी आई जेजूच्या गायांनी बरी जाली, ती बरी चलता, उठता, बसता. आनी आतां ती उठोन बसोन जेवता, खाता, सगळें करता, एकदम बेस बरी. आनी तेची उतरां सुटोन आसलीं ती उतरां सगळीं. कित्याक हांवें जो त्या उतराचेर नियाळ केलेलो 1 Peter 2:24 तेंच आमी जिवितान आमच्या सदांच आमी सोत मानूंक जाय. सत्यान जर चलोना न्ही, आमी सोत जर घेवन चलोना जाल्यार आमी सदांच सकल. हें सोत घेवन हांव जेन्ना चल्लो पळय ते विदीन 15 आतां म्हयनो जालो, ऑलमोस्ट म्हयन्या भितर. सो शी इज कम्प्लिटली हिल्ड, शी इज कम्प्लिटली ऑल रायट. कोही प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. जेजू उद्देशी न्ही, पवित्र आत्म्या उद्देशी, ताचे भितर जो पवित्र आत्मा आसा ती एकदम बरी आहा. आमी सगळें हें करून ताका भावान सुद्दां म्हणलेली ना 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 ती हें जावची ना. हांवें म्हणलें तुका कित्याक तें उलयताय. ती म्हणलें हांव स्वत मानता न्हू म्हणलें. ती म्हणलें बरी जाली, ती इतली बरी जाली आनी हाचेवन ती सगळी बरी जाल्ली आहा. आमी ती दिसना पळय ताचेर आमी स्वत मानूंक जाय न्ही. आमी कितें करता, ती दिसना, ती चलोना, ती खाटीर बसला थिंगासर हें करता ना. आतां ती म्हयनो जायत आयलो, ऑलमोस्ट इज कम्प्लिटली हेल्दी, स्ट्रॉंग, भायर बसता, उठता, सगळें नॉर्मल ताचें रुटीन सगळें कांयच ना. हांवें टेन्शन घेवंक ना. आनी एके वाटेन आनी दुसरी एक गोश्ट कितें आहा, जेन्ना हांव तें स्वत मानता, देवाचें उतर उलयता, म्हाका कितें करता सैतान टाक 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 म्हज्या मनान घालता, तुजी आई ती आहा मरे, ती थिंगासर बरी आहा वो ना, बरी आहा वो ना, तोय भिरांत आसता. हांवें म्हणलें हे तूं कोणाक सांगताय रे, म्हजे भितर कोण आहा, आवयच्या भितर कोण आहा. हांवें म्हणलें तिका त्या दिसा पयल्या म्हणलें थिंगासर इतली, आनी तूं म्हणलें हें तुजो रिपोर्ट नाका घेवन येताय म्हजे कडेन. अशी मार म्हणलो, तूं अशी मार, तुका थारो ना. जेजू हांवें पळयतो आत्मो म्हजे भितर आहा, तो आहा आनी हांव सत्यान चलता आनी हांव सत केन्ना सोडचो ना. जेजू जावन आसा सत आनी हांव त्याच सत्यान चलतलो. तो कितलेंय म्हाका टॉर्चर कर, तो कितलेंय कर, हांव तुजेर विस्वास दवरिना. म्हजो विस्वास जावन आसा भोव त्या देवाचेर, जो म्हजो सोमी धोनी सरवंडार, तोच म्हजो देव आनी सगलो देवाचो देव. ताचेरूच हांव उद्देशी सगळें तो स्वत मानता. आनी खरें जालें आनी सगळीं सारकी एकदम बेस बरी. सगळें कितें वायट आहा, जेन्ना आमी सदांच आमी कितें करता, देवाक आमी केन्ना आर्गां दिना. हांवें सदांच हांव म्हणटा न्ही, आतां आमकां सदांच सांगता कितें, आमी देवाक केन्ना कसले पयलो प्रॉब्लम आयलो की आमी त्या प्रॉब्लमाक फकत प्रॉब्लम आमी दिसता ताचेरूच उलयता न्ही. थाट करून दुयेंसान आतां डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो की वयस तो मनान हे करता. आमी केन्ना आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायनी हांव पेकोवणी म्हाका मेवली, कित्याक तुवें म्हणलाय 2000 वर्सां तुवें खुर्साले. 1 Peter 2:24 तुवें म्हणलाय बाय द वुंड्स ऑफ स्ट्राइप ऑफ जीजस आय एम कम्प्लिटली हील, आय एंड माय होल फॅमिली. हें जर आमी सत मानून जर घेवन आनी सत्याचेर चलत, ह्या सत्यार आनी ह्याच गाचेर आमी घर बांदीत, ह्या गोड तो फातोर न्ही, तो फुटला कितलो हें जायना. कित्याक सांग, देवाचें उतर हें न्ही बोलिस्ट, एकदम बोलिस्ट. सो तें फुटना न्ही. हें कितें जाता, फोटी बदलता, मनीस बदलता, जी उतरां दुसरे उलयता ती बदलता. ती आमच्या जिवितान कोणली वायट जाल्यार वायट कार्यां करता, बरी जाल्यार बरी न्ही. सो आमी कितें करूंक जाय, आमी खिणावंक जाय. फाटल्या दिसांनी एक म्हजो ब्रदर, म्हजो एक वळखीचो, सो म्हाका म्हणूंक लागलो ना 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 तुजे कडेन कांय जावचें ना. तूं म्हणूंक लागलो फकत कोंकणीन बरो आहाय आनी कसले हातून दुसऱ्या हातून तुका कांय जावचें ना हें करपाक, तूं खंय भायर वयशी जाल्यार तुका येना. हांवें म्हणलें आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीजस. हांवें म्हणलें हांव सदां म्हणटा, म्हाका सदांच सिस्टर जोसलिना चौगुडास येता, कोणूय तुजे अगेन्स्ट कितें उलयता न्ही त्याच वेळार ती सांगता तुका, तेकाच हुकूम घाल आनी ताचे कडेन उलय. ताका तूं एग्री जायशी जाल्यार तूं तुज्या जिवितान, म्हज्या जिवितान आमी जे कोण ते कितें कसलीं उतरां उलयता, आतां आमी दोतोराचेर उतरां न्ही, त्याच वेळार जर तुवें जर ताका हुकूम घालची आनी ताका हुकूम घालून ताका जी सुवात आहा ताका दाखयशी न्ही, तुज्या जिवितान तो केन्ना थारो घेवन वचता. जशी म्हज्या आईची आतां टेस्टमनी सांगली न्ही, हांवें त्याच वेळार ताका हुकूम घालून ताका तेची वाट दाखयली न्ही. सो हांवें जो म्हज्या हातून खोती हुस्क्या बरीत जाल्लो आनी म्हज्या जिवितान हांवें जो ताका त्याच दोंगरार चिंतलां आनी बोरनांनी सगळें जर ताचे उद्देशी चलतलो हांव, जाल्यार ताणें म्हाका इतलो टॅप केलेलो आनी तिचेंय कांय बरें जावचें नासलें, म्हजेंय कांय बरें जावचें नासलें न्ही.
कितें जातलें आहलें उलटी आनीक सगलें वायट न्ही. आनी इवन हांव हॉस्पिटलान गेलो थिंगा कोणा भायर बसतालो थिंगासर सगल्यांक ताका देवाचें उतर दितालो. टिचर हांवें नियाळ करूंक ना. हांव सांगतालो म्हजी आई बरी आहा ते थंय जाताली खंय आहा एकदम बरी आहा. तो सायडीचो आहलो ती एक्चुली ती अशी न्हिदताली पूण हांव कितें उलयतालो सोत उलयतालो न्ही. सोत कितें आहा तें दिसना ताचें सोत म्हण सांगलां न्ही दिसना ती आतां न्हिदल्या पूण हांव कितें म्हणटालो ना एकदम बरी आहा ती उठोन बसल्या जेवता खाता हें करून. ती सायडीची म्हणटाली ती न्हिदल्या मरे तुका दिसल्या ना म्हाका दिसोंक ना म्हणलें हांव म्हणलें सोद मानता म्हणलें हांव म्हणलें ताका ती काय बरी उठल्या आतां म्हणलें मातशी न्हिदल्या म्हणलें ती आतां जेवण घाल म्हणलें न्हिदल्या ताका म्हणलें मागीर ते पळयताले मागीर तांकां ते सांगलें न्ही उतर मागीर तें आनी एकली आहली थिंगासर आनी हें आहली एक ती भयण ताचें चेडूं हॉस्पिटलान आहलें. ताका शिकयलें हांवें ताका भायर बसलो बरो गो ताका कितें उलोवंक जाय कितें हें करपाचें सगलें. ताचो भावूय आहलो माय आहली पाय आहली. सो हांवें सांगलें म्हजी टेस्टमनी सांगली ताका पयलीं म्हज्या आईची टेस्टमनी सांगली ती म्हणलें कहें कितें कितें जालेली पळय ती हें करून सांगली आनी ताणें मानून घेतलें. ती म्हणलें 2-3 दीस डॉक्टरान म्हणलें हो रिपोर्ट दिलोलो की तिका कांयच हें ना ती सारकी आमकांय सांगलेली म्हणलें. हांवें म्हणलें कित्याचेर हें केलें म्हणलें हांवें म्हणलें आर्गां दिलें म्हणलें जेजूक. हांवें म्हणलें तें करून सांगलें ताका आमी म्हणलें हिंदू फॅमिलीसान जाय येवना पूण म्हणलें सत्यान चलता देवाच्या उतरा उद्देशी चल्ल्या आमी हें करून तुका म्हणलें तुमी म्हणलें क्रिस्तांव म्हणलें सो तूं सोत मानपाक तयार आहाय वय 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 म्हणूंक लागली. सो ताका वायट बूक दिलो कन्सर्निंग वायट बूक दिलो. तिका सांगलें पयलें ताका बरें बसोवन सांगलें कितें उलय कितें म्हूण पळय ती कितें करताली कोणें फोन केलो आंटीन आवय ना 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 ताका कांय रिस्पॉन्ड ना आहा तो हेंच आहा तें कांय दोतोर येतात पळयतात आतांच ताका उठलेलें प्रेशर आत्तां वाडलो पोत्ती डायबिटी वाडली ताका आनी कितें जालें कितें कसलीं उतरां बियां सगलीं तांच्या कोणाक आंटीक अंकलांक सगल्यांक. हांवें आयकोसर आयकलें ताका सांगलें सिस्टर म्हणलें पळय तूं म्हणलें की जी कितें बियां ओंपताय पळय ती तांकां घालतात ती मागीर कितें करतात ती म्हणलें आनी कोणाक सांगून म्हणलें थिंगासर तें म्हणलें वायट पीक म्हणलें बियां म्हणलें किल्लोता म्हणलें मागीर म्हणलें तें झाड हें जाता म्हणलें मागीर तेतून तुमकां सुटका सुद्दां पावपाक म्हणलें एकदम कठीण. आमी म्हणलें पयलीं देवाक आर्गां दिवंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता पळय ताचे उद्देशी चलोंक जाय. तुमकां म्हणलें सोत खबर ना म्हणलें तुका सांगता 2-3 उतरां हें करून आनी ताका सांगलें हांवें खंय उतरां आमची आसपाक जाय पळय ती कही उतरां आमच्या जिवितांनी जी मरण म्हणलें आमच्या जिबेर आहा न्ही. प्रोव्हर्ब्स 18:21 लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ आवर टंग. आमी जें कितें उलयता तें आमी आमच्या जिवितान आमी कोडसानपण जाल्यार गोडसाण ताका चाखता न्ही तीच फळां मागीर आमी आमच्या जिवितान आमी उगयता न्ही. सो तें ताका सांगलें ओके तें आयकलें मातशें उगोद हें करून पोत्तून तो बूक आनी अद्देवरान पळय जाल्यार ती सांगता अरे सगलें सांगलें सगलें आयकलें बरी आयकलें चेड्यानूय आयकलें तेणें आयकलें वय 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 तूं आनी तेच्या फुड्यान मागणें केलें हेणेन केलें बायलेनूय केलें आनी हांवें ताका मागणें केलें. हांवें म्हणलें मागणें केलें हांवें ताका सांगलें तेणें म्हणलें मागणें केलां हांवें म्हणलें हांगासर म्हणलें तुका शिकयता म्हणलें खंय कितें म्हणपाचें पळय तें ताका सांगलें ताका म्हणून अमकें अमकें अशें हें करून पवित्र आत्मा द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय सिस्टर माय गॉड हिमसेल्फ हॅज एनॉयटेड हर एंड सेट हर कंप्लिटली फ्री. आनी सेकंड 1 Peter 2:24 ताका दोनूच सांगलें आनी ताका प्रोव्हर्ब्स 18:21 पयलें ताका सांगलें एक्सप्लेन केलें जिवीत मरण आमच्या जिबेर ताका एक तें अद्देवर सांगलें ताका आमची उतरां म्हणलें कसलीं पळय देवाच्या आड म्हणलें उतरां ती म्हणलें आमी आतां म्हणलें ह्याच वेळार म्हणलें कॅन्सल करुया आतां ही उतरां तूं उलय नाकाय म्हणलें तुज्या म्हणलें जिवितान आतां म्हणलें सगलीं करून म्हणलें सगलें तुवें नाश केलें म्हणलें तो नाश आहा पळय जेजून करूंक ना म्हणलें हें म्हणलें आमचें आमी केलां जेजून कितें आमकां जिवीत दिलां तूं म्हणलें सोत मान तुजें चेडूं म्हणलें थिंगासर आहा तें दिसता तुका कितें आहा तें दिसता न्हिदलां पूण तूं सोत मान म्हणलें जेजून म्हणलें ताका सगळें ऑलरेडी ताका बरें केल्लें आहा आनी ताका 2-3 दिसां भितर म्हणलें तें बरें जातलें कित्याक तुजो म्हणलें भावार्थ म्हणलें सारको ना आनी तूं म्हणलें उतरां म्हणलें वायट केलें म्हणलें हें घालें म्हणलें सो तें म्हणलें ताचो इफेक्ट म्हणलें ताचेर जाला. सो तें आमी सोत मानूंक जाय आमी कितें उलयता पळय तें सोत मानून आमी विचार करूंक जाय कितें उतरां आमची कहीं बरीं उतरां जिविताची ओ मरण दिवपी उतरां. सो तुवें म्हणलें ती सगळीं ताका नाश करपाची उतरां म्हणून तूं हाका सांगता आतां म्हणलें कितलो वगत हांव म्हणलें आयकता तूं म्हणलें तुज्या आंटीक फोन केला ताका कोण बॉम्बे फोन केलो आनी कोण तुका फोन करता ताका सांगता आहा म्हणलें तें परजो हें कहें ताचें पुराण हें कहें आमचें तें कहें हें ताचें हिस्ट्री कही बरेंपण कहें सांगलेल्या भाशेन तें तो हेंच आहा ताका हें जाता ताचें तो हें जाता तें पेरे पेरे म्हणलें तें आतां बंद कर म्हणलें जेवाचें उतर कितें सांगता म्हणलें तें तूं आयक तुका शिकयलें म्हणलें आतां तूं जर तयार आहाय सोत मानपाक वय वो ना पळय तें म्हाका सांग म्हणलें. हांव म्हणलें तुका फोर्स करना फोर्स कोणाक करपाचें ना म्हजें काम कितें आहा एक बी तुका दिवपाची ते बियेक तूं कहें सांबाळटलोय पळय तें तुजेर आहा म्हणलें हें उतर म्हणलें देवाचें उतर म्हणलें एक बी तूं ताका कहें हें घालतलें तूं ताका कहें सांबाळटली कही तें पयलीं सांग म्हणलें म्हाका सांबाळपाक म्हणजे ताका म्हणलें तो सिस्टम आहा न्ही
आमी एक म्हणल्यार शेतकार म्हणल्यार बी घालता एक हाचें कहलें भाताचें बी घालता तो म्हणल्यार खोलता आनी पळयता किल्लोलें 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 ना न्ही तें घातलें की सगलें ताका उदक घालता तो कितें उदक घालीत आसता न्ही ताका पाशेंस आहा म्हणलें आनी तो कितें उलयता आं किल्लोलें किल्लोलें बरें जाता न्ही आनी थोड्या दिसांनी पळय जाल्यार मागीर तो उदक घालून घालून म्हणलें तें इल्लें 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 म्हणलें ताका हें फुट्टा न्ही पाका फुट्टा हें फुट्टा म्हणलें तो त्याच भशेन म्हणलें हें देवाचें उतर म्हणलें आतां तुवें म्हणलें कितले दीस म्हणलें हें उलोवन उलोवन म्हणलें कशें नाच केलें म्हणलें स्वता म्हणलें तुवें तुका उतराची खबर नासली सो आतां तूं जाणवायज आहा तुका देवाचें उतर खबर आसा कितें उलयत जाल्यार आमी जिवितान कितें जाता आनी आमी कशें उतरां उलोवंक जाय तें म्हणलें तुका हांवें शिकयलें आतां म्हणलें फुडें म्हणलें तो हें उतरां हें कर जालें अर्दें जालें पोत्तून तेंच देवडो पारा फोक सो तेंच सांगता ताका हें तो हें तो हें तो हें ओके हांवें म्हणलें आर्गा जेजूक जेजू म्हणलें हाचे दोळे कितें आहा तें सगळें ओपन उकोड आनी ताका तुजी मिलाक घडोवन दाखय एक 4-5 दिसां भितर ताणें बरो रिस्पॉन्ड केलो कोणें चेडवान सारकें सिरियस आसलें काय उलयनासलें हां सेन्सान नासलें हें करून 4 दिसां आनी मागीर ताका सांगलें हांवें म्हणलें पळय वय 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 ना खरेंच आं तुज्या मागण्यान हांवें म्हणलें म्हज्या मागण्यान न्ही म्हणलें तें म्हणलें पवित्र आत्म्यान जें म्हणलें तुवें उलयलें तें पवित्र आत्म्यान म्हणलें आपलें काम केलां म्हणलें जेजून म्हणलें 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार म्हणलें बरोवन ताका म्हणलें सुटका फावो केल्या ताचे उद्देशी म्हणलें ताका कोणी मेवल्या म्हणलें म्हजें न्ही ना ना तुजें मागणें पावरफूल म्हजें मागणें पावरफूल न्ही म्हणलें आर्गा म्हणलें आर्गा जेजूक जेजूचें म्हणलें सगलें जेजूचें म्हणलें सगलो पावर आमचे भितर म्हणलें आमकां पदवी दिल्या आमी कितें कशें उलोवन जाय आनी कशें आमी तें आमी मानून आनी स्वत मानून घेवंक जाय तूं म्हणलें स्वत मानूंकूच तयार ना स्वत मानूंक जाय म्हणलें सो मागीर 2-3 दिसां उपरांत मागीर आमकां डिस्चार्ज दिलो आई घरा आयली आनी आतां कांय खबर ना कशें कितें आहा तें सोडयान तो पूण वचोंक जाय म्हाका थिंगासर तेंचें घोच जाणा हांव सो आमचें कितें आहा आमी फकत कितें करपाचें एक आमचें कायदो आमकां देवान कायदो दिलेलो आहा न्ही कितें जें बी म्हणजे देवाचें उतर तें दुसऱ्याच्या जिवितान आमी ताका आमी शिकल्या कितें आहा पळय तें दुसऱ्याच्या जिवितान आमी तें ओपून दिवंक जाय आमी फकत घालपाचें ताच्या जिवितान मागीर तें ताचें काम जो कोण कितें शिकयता पळय ताचें काम तो कहो कितें ताका सांबाळटलो ताचें कितें कुयदाद करपाची तें ताचेर तो आपल्या तोंडासून उतर उलयतलो ओ की त्या संवसाराच्या दातून जियेतलो तो ताचें सो फकत आमी स्वत मानपाचें आनी आमी स्वत मानलें न्ही हांवें म्हज्या आईक स्वत मानलें लोकांक खूब जाणां थंय मागीर थिंगा आमचे सगळे खूब जाण बरे जावन थिंगासर गेले कित्याक हांव थिंगा बसून सदांच दुसऱ्या पासून मागणें करतालो कित्याक आमचें मागणें भावार्थाचें मागणें जावंक जाय आमी भावार्थान दुसऱ्या पासून मागत जाल्यार सगलें जें कितें आमचे भितर हिलींग आमचें पेकोवणी आहा तें देवाचें सगलें जें कितें आशिर्वाद सगलो जेन्ना आमी दुसऱ्याक मोगान देवाच्या मोगा उद्देशी आमी दुसऱ्याचेर आमी फाकरता देवाचो आशिर्वाद दुसऱ्याचेर घालता तेन्ना तो आशिर्वाद देव जसो घालता पळय तसो आमकां दिसून येता जशी तीच ब्लेसिंगां म्हज्या आईचेर आयली न्ही सगली आई म्हजी बरी जाली आनी आतां ती बरी आहा घरान एकदम बेस बरी आहा कांय प्रॉब्लम ना कांय येना कित्याक हांवें जर थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हांवें जर ते जशी ते भयणीन ती उतरां उलयल्लीं आनी तशें जर हांवें सगलें म्हजी मावशी आयली मामा आयली हांवें तांकां तें सांगलें ना ती बरी हांवें म्हणलें कोण सांगता हांवें म्हणलें हांव स्वत म्हणटा म्हणलें हांव म्हणलें ती बरी आहा म्हटलें कांय भियो नाका म्हणलें सगळी 2-4 दिसां भितर बरी जातली हांव तुका सांगता म्हणलें आनी हांव तुका 100% बरोवन दिता एक अशेंच बरोवन ताका सांगलें की बरोवन दिता म्हण सांगलें तुका म्हज्या उद्देशी न्ही हांवें म्हणलें पळय तत्म्या तुज्या उद्देशी हांव उतर उलयतां ती ऑन भावार्थी न्हू जेन्ना आमी भावार्थी जेन्ना ऑन भावार्थ्यांक तांकां खबर नासता न्ही ती कितें उलयतात पूण जेन्ना आमी भावार्था उद्देशी चलता कितलें वायट आसो म्हजी आई सारकी बेडीर आसली न्ही सारकी नासली ताका कांयच खबर नासली पूण हांवें स्वत मानलेलें न्ही आनी हांवें तें फकत कितें आहलें हांवें उतर उलयत रावलो न्ही आनी देवाची आर्गां दित रावलो आई 4 दिसां भितर बरी जाली कित्याक म्हज्या भावार्था उद्देशी न्ही देवान म्हाका शिकयलें तूं तुज्या भावार्था उद्देशी उत्तर उलय आनी सगलें तुजो घोराबो आनी तुजी सगली फॅमिली सुटका फावो केल्या ती स्वत मानून घे हांवें ताचेरूच विश्वास दवरलो आनी तेंच केलें न्ही आनी आयज ती बरी आहा नाजाल्यार तिका कांयच हें नासतलें आहलें न्ही सो त्या परी आमी कितें करूंक जाय तशींच उतरां जें आमी कितलें खूंय कितें जालें न्ही म्हजें तर दोपोरा पडलेलें हांवें हिंगासान अर्देवर 45 मिनिट्सान म्हापशेसान हिंगा येता म्हणसर 15-20 मिनटां 45 मिनिट्स सगळी खूंय म्हाकाच खबर ना ती खूंय गेली आनी हांव पत्तो गेलो आनी सोदतां पळयतां ठाक करून म्हाका म्हापशा पावन उगडास आयलो अरे म्हाका दूख जाल्ली न्ही पळय दामून जाल्यार कांयच ना काल राती म्हजेर खतखतें उदक हांव गरम उदक न्हाता न्ही खतखतें उदक आमी भायर बसलेलीं देवाचें उतर आयकतालीं आनी हांवें तो तोप बंद केलो आनी व्हेलो आनी तें खतखतलें उदक सारकें एकदम वता फासा कर म्हाजें हिंगासर कित्याचेर पांयाचेर वतलें उदक म्हज्या तोंडान कितें आहलें आर्गा तुका जेजू चालूच आसता म्हजें भितर भायर सोदताना आर्गा तुका थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू खतखतीत उलो खतखतीत कांयच ना पळय पांयांक कितें आहा म्हजेर
नाल्यार सगळें हें जाता न्ही. सो कितें आसता जेन्ना तूं आर्गां दीत रावंक जाय आमी देवाक. कशी थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हें आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हें दोनूच उतरां न्ही न्हू इतलो ताकद आसा की खंय कितें आसूं तुजेर कोणूय कितलोय सावर यो कोणूय कसलोय कितें वायट हें करून तुजेर येवपाक ताका अधिकार ना. कित्याक तुज्या तोंडान कितें आहा देवाचें हत्यार. ते आमकां बुलेट दिल्या न्ही आमी हांव उलयत आसता न्ही तें. सो इतलें खतखतें उदक वतलें म्हजेर म्हटल्यार कांयच जावंक ना म्हाका फील सुद्दां जावंक ना. कित्याक थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस म्हजें चालूच आसता. आनी गिफ्ट ऑफ टंग्सूय चालूच आसता. सो तेका देखून जोड गरजेचें आमी काळजांसान मानूंक जाय आनी आमच्या तोंडांसान आमी सोत मानून आनी सदांच आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. सदां देवाचें उतर जर उलयना आमच्या तोंडान ना जाल्यार आमी सगलीं कितें आहा सदांच तुजे कडेन एक हात जोडून हें कोत्ता जें एका जाल्यार एकाच देवाचें आनी खऱ्या देवाचें आमी आमी येवंक जाय. कित्याक आमी कितले पळयता न्ही संवसारान आमकां कोण 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 कितें कितें आमकां सांगता न्ही तें आमी तेचेर केन्ना विचार करिना. आमचें कितें आसा ध्यान आनी मन खंय दवरूंक जाय. आमकां आमचे भितर पळयत आत्मो आहा. देवान आमकां सांगलां न्ही सगलें आपूण तुका दिलां, अधिकार दिला, सगलें तुका दिलेलें आहा, फकत भावार्थान सोत मान. आमी भावार्थानूच सोत मानूंक जाय न्ही. त्या उद्देशी हांवें भावार्थानूच चल्लो न्ही. म्हज्या आईची टेस्टमनी कितें आयज कितें आहलें खंय आतां जातलें आहलें. पयलो जर आहलो जाल्यार हांव कितें अहें जातलो न्हू. पयलें म्हाका जालें न्ही 10-12 वर्सां फाटीं. सो म्हाका एसिडिटी, अल्सर, जॉन्डीस, प्रेशर सगलें आहलें. त्या टायमार जाल्यार त्या टायमार टॅबलेटां घेतालो. आतां म्हाका कितलीं 6-7 वर्सां जालीं, 4-5 वर्सां जालीं. एक टॅबलेट न्ही हें घेवंक ना. म्हाका दोतोरान कितें कितें रिपोर्ट दिलेले पूण देवाच्या हाचेर हांव सत्यान चल्लो आनी ताका म्हणलें देवाक हांवें फकत ताकाच म्हणलें न्ही जेजू तूं म्हजे भितर आसाय. जेन्ना तुवें म्हजें सगलें 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार आपणायलाय जाल्यार हांव कित्याक ह्या रिपोर्टाचेर सोत मानूंक म्हाका हें करपाचें गरज ना. आनी तेन्नाच्यान म्हजी सगलीं पिल्लां कितें आहलें पयलीं 6-7 वर्सां फाटीं काबार. आयज पासून कांय ना. केन्ना थोंड सुद्दां जालें फाटल्या दिसांनी म्हाका इतलें हें जातालें हें करून हांव वय फाटल्या दिसांनी ताव जोड जालो हें करून सारकें आनी आंग सारकें हिंगा पोंडा रिट्रीटाक घातलो 2 दीस सारकें जिवितान कांय ना हें ना कांयच ना. थोंड आनी जेवंक नाका, तकली जोड. सो सारकें हें करून एक ताव सांगता म्हाका ना 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 तूं टॅबलेट बाजारान वेताय न्ही टॅबलेट हाड. मार्केट शॉपिंगाक वेतालो न्ही हांव पोंडा रिट्रीट आहलें गेल्ले फाटी ते. सो म्हाका सांगता एक तावो सांगता म्हाका ना 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 थिंगा मॅडिकल फुड्यानूच आहा न्ही थिंगासोर घे. दुसरो सांगता ना. दुसरो आवाज येता म्हाका नो ना हांव आसा न्ही जेजून सांगला न्ही आपूण आसा. सो तो आनी ते दोनूय स्वत कितें म्हणटा जेजून म्हाका सगळी पेकोवणी दिल्ली आहा न्ही. आनी दुसरो सांगता कितें ना 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 वच त्या हेचेर आनी ते घे टॅबलेट तुका जावचें ना तूं सारको वचोन. हांवें टॅबलेट वचोंक ना हाडूंक ना. हांवें थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस बाय युअर वुंड्स एंड स्ट्रायप्स आय एम कम्प्लिटली हील. थँक्यू जिजस, थँक्यू. हें चालू जाल्लें. बाजारांतसून थिंगा पावता म्हणसर कितें जालें तो दाखयतालो कितें म्हाका टॅबलेटी आनी हें आपलें संवसारी हें. सो हांवें तें टॅबलेट घेवंक ना. म्हज्या तोंडान खंयची टॅबलेट आहली जेजूची न्हय. थँक्यू जिजस बाय युअर वुंड्स एंड स्ट्रायप्स आय एम कम्प्लिटली हील. हांवें स्वत मानलें. मुळ्ळें म्हूण जायना सिस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुळ्ळें म्हूण जायना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें आसता आमी भितर सावन कितें उलयता पळय तें आमकां कोयणेन घालपाक. आमी उलयता बाय द वुंड्स ऑफ स्ट्रायप्स आय एम कम्प्लिटली हील. थँक्यू जिजस बाय युअर वुंड्स एंड स्ट्रायप्स आय एम कम्प्लिटली हील. मागीर वेता आनी थिंगासर कितें करता आमी थिंगासर तें टॅबलेट घेता. टॅबलेट घेतली की कितें जालें अनभावार्थ न्ही अनबिलीव. पळय जेजूचें उतर आनी हें न्ही सोत खंयचें तें कितें देवाचें उतर न्ही. आमी कितें करता तो सांगता तें तातूंत जर चलत वचत जाल्यार आमकां सगलें पाड वाटेर न्ही. आनी जेन्ना आमी सत्यान चलता तें आमी उदारशी देवाच्या उतरार ते हार्ड रॉक द वर्ड ऑफ गॉड ताचेरूच चलत आनी तेंच आमी तोंडासान हें करीत. हांव थिंगासर गेलो म्हाका मागीर खबरूच ना ती. थोंडूय जाल्लें म्हजो ताव आनी आंग फोडटालें हें करतालें गेलो वयर सकयल हें जाता म्हणसर सगलें हें काबार फ्रेश सगलो आहा तो घोट गडगडीत. इन द नेम ऑफ जिजस प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. कित्याक देवाचें उतर सोत मानून आमी देवाचें उतर 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 हें करूंक जाय आनी फकत आर्गां दीत रावंक जाय. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. ही दोनूच उतरां न्ही पळयात व्हडलो येदो व्हडलो हें करपाचो प्रेयर करपाची गरज ना. तूं सोत मानताय आनी तूं मानून घेताय आनी ती दोनूच उतरां तूं आर्गां दीत रावताय. सो चालूच आसूंक जाय. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. समज तुका केन्नाय कितें या प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस
बाय युअर वुन्स अँड स्ट्रायप्स. समज तुका केन्नाय दुखता कितें जाता, थँक्यू जिजस, बाय युअर वुन्स अँड स्ट्रायप्स आय एम कम्प्लिटली हील अँड आय बिलीव वॉट आय हॅव सेड हॅज कम टू पास. थँक्यू जिजस अँड आय रिसीव दीस. इतल्यान म्हणीत राव, 2-3 उतरां बस. तुका 10 सेकंड न्ही 15 सेकंडां भितर तुज्या भावार जर इतलो घोट आहा न्ही जाल्यार तुका एक 10 न्ही 15 मिनट दिसत तुका चड ती, नॉट इवन 10 सेकंड्स ऑर 15 सेकंड्स. म्हाका थिंगासर वता म्हणसर एक 15-20 मिनटां भितर म्हजें तें पोंडा टू उसगांव, आमचें पोंडा रिट्रीट सेंटर, तें आतां नवें रिट्रीट सेंटर उकडलां पळय, शॉपिंग केलें थिंगासर गोवा सकल भंडारान, बाजार घेतलो थिंगा वेता म्हणसर टळटळीत कांयच ना. कित्याक? देवाच्या उतरान न्ही. हांव कोणाचें चल्लों? देवाच्या उतरा उद्देशी न्ही, आर्गां दीत रावलो. सो देखून आमकां चड गरज हांव तुमचे पासून मागता, सदांच कितल्योय तायण्यो कितेंय येवं तुमी विस्वासान भावार्थान, विस्वास तुमचो आनी भावार्थ सकयल कोडूंक दिवपाचो ना, फकत देवाच्या उतराचेरूच स्थिर रावपाचो. कित्याक देवान सांगलां हांव तुमचे मदें आनी तुमचे सदांकाल तुमचे बरोबर वस्ती करता, सदांकाल रावतलो. पळय तोत्मा आहा न्ही आमकां कित्याक भियोंक जाय? आमकां भियोवपाचो आत्मा दिला दिवंक ना न्ही. आमकां कसलो एकदम बोलिश्ट हें करून दिला, आमकां देवान सांगलां न्ही. आनी आमी ब्रदर जॉन्सन हांव केन्नाय आयकता, सदांच तो म्हणटा, यू शूड रियलायज वॉट जिजस हॅज डन ऑन द क्रॉस. Realize that and think on that only, meditate on that what he has done. Don't bother about anything else. तो म्हणटा कितें दुसऱ्याचेर गरज ना तुका विचार करपाचो. तो म्हणटा तेणेन कितें केलां पळय खुर्सा 2000 वर्सां ताचेरूच तूं नियाळ कर आनी ताका आर्गां दीत राव आनी पळय तुजें काम जायना जाल्यार. कित्याक ताणें सांगलां न्ही, देवाच्या उतरान बरयल्लें आहा, आय विल नॉट लीव यू नॉट फॉरसेक यू, आय विल बी ऑलवेज वीथ यू. तुका तुजो भाव भयण सोडीत जावं तुजो हो मनशां सोडीत, पूण आपूण तुका केन्ना सोडचो ना. सो ह्या जर उतराचेर जर आमी ह्या जर घोट उतराचेर घोट निचळ करून आमी जर आमच्या काळजान जर आमी आमच्या घोट धरून आमी रावत ताका, जाल्यार आमकां कोणाचें आमकां भियोंक जाय? कोणाची कापादरी आहा आमच्यो आमकां हात लावपाक? कोणाकूच कापादरी ना इतली हात लावपाक. कोणूच तुमच्या फामिलीनी, तुमच्या बोदेनी आनी तुमचें कोणूच खंय कितलेंय आसो, कोणूच तुमकां हात न्ही तुमचे कडेन लागीं येवपाक केन्नाच ताका इतलो ताकद ना. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. म्हणटच आमकां सदमोणी जाली न्ही कशें कितें देवाचें उतर कितें आहा पळय तें. सो आतां आमी कितें करया? आतां देवाच्या उतराचे उद्देशी चलया की आमकां संवसार कोण कितें सांगता, जावं दोतोराचो रिपोर्ट, जावं कोण कितें आमकां ह्या संवसारांसून येता ताचेर आमी नियाळ करया. हांवें कशें कितें केलें म्हज्या हातून, हांवें बरें केलें न्ही, देवान म्हाका बरो ताकद दिली, ताचे उद्देशी हांवें विस्वासान चल्लो न्ही. दुसरो खंयचोच आनीक येवशिल्ल्यान ना. हांवें म्हणलें खंयचे उब्या रस्त्यार गेलो न्ही, जशी एक ट्रेन आसता न्ही, ट्रेन कितें करता एकाच रुटार वेता न्ही, ही हिट जायना, बसी तुका सेपरेट जाता न्ही. सो जशें एके ट्रेनीन जेजूचे ट्रेनीन बोल्लो, इंजिनान घेतलें इंजीन घेतलें आनी त्याच इंजिनान म्हाका वता तोच गेलो न्ही. कित्याक म्हाका देवान शिकयलां न्ही, देवान आपणाक शिकयलां ह्याच इंजिनाचेर बसून तूं ड्रायव्हर, तूं जसो कंट्रोल कोत्ताय कितें कोत्ताय, ड्रायव्हर आसता न्ही इंजिनाक, तो कंट्रोल कोत्ता न्ही, कसो वचपाचो कितें करपाचो, खंय स्लो जावपाचो, खंय स्पीड ब्रेकर जावं खंय क्रॉसींग आहा थंय तें आमकां दिल्लें आहा न्ही, तें टूल दिल्लें आहा न्ही देवान. कितें कसलें टूल? देवाचें उतर न्ही. तो आमकां रिमोट दिल्लो आहा, त्या रिमोटान आमकां हें करीत ताका कंट्रोल करपाक आमचे कडेन आहा न्ही, अधिकार आहा न्ही, आमकां पावर आनी ऑथॉरिटी दिल्ली आहा. कोणाक हेका दिल्ली आहा, कोणाक आनी कोणाक सगल्यांक दिल्या न्ही. म्हाका दिल्या ओ ब्रदर डायगोक, ओ ब्रदर ताका संजयाक, ओ कोणाक, ओ सिस्टरीक कोणाक दिल्ली आहा, ओ ब्रदर जॉन्सनाक, ताका दिल्ली आहा न्ही पावर. आमकां दिला, सगल्यांक दिला. शुअर? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां कितें करपाचें आमी? खंयचे रिमोट घेवन चलपाचो? जेजूचो न्ही, देवाचें उतर रिमोट न्ही, गुडी. बिलीव अँड कन्फेस विथ युअर माउथ ना, बिलीव करूंक जाय. वय, बिलीव अँड कन्फेस विथ युअर माउथ. या नाजाल्यार कितें जातलें? आमी स्वत मानता, स्वत आहा हांव म्हणटा न्ही, हांव गायच्या जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो. सो स्वत म्हणलें म्हण जायना, पूण स्वत मानपाक कितें आहा आमकां आगोड न्ही. भरपूर हें जाता, केन्ना केन्ना अहें जाता की अहें एक पावट अहें प्रेशर इतलो येता की गेले फावटी म्हजेरूय आयलो न्ही, आईक लागून अहें जालें, तुका ती बरी जावची ना. खूब विचार कोण घालता? सैतान घालतलो. उतर कन्फेस करीत आहा आनी स्वत मानीतूय आहा, पूण कसो प्रेशर येता डाब डाब करून घालीत आहा. कोण तो घालता? ना ना ना, ती पळय तुका तो भावान सांगला न्ही, ती पळय सारकी जाम आहा, ती सारकी जावची ना. कोण घालता? पूण हांव म्हजें उतर तें चालूच दवरलें न्ही. खंयचें? देवाचें उतर. थँक्यू जिजस, बाय युअर वुन्स अँड स्ट्राइप्स माय माउथ इज कम्प्लिटली हील्ड. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हेच उतराचेर हांवें नियाळ केलें आनी स्वत मानलें. आय बिलीव्ड अँड देन ओन्ली द थिंग्स
has come to pass. Within 15-20 days to 20-25 days, she is completely discharged from the hospital within 12-13 days. And now 25 days, she is completely healed. She is walking, talking, eating, moving. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कित्याक आमी चड गरज पळय, आमी सदांच ब्रदर, आमी सगळे जाण आमचे जे JCLM टिमीचे जे उतर आसता पळय, तें उतर कसलें शिकयता सदांच भावार्थाचें, आनी कशें कितें आमी उतर उलोवंक जाय पळय तें. सो तें आमी सदांच, जेन्ना आतां आमी हिंगासान गेली म्हूण जायना, पयलीं हांव तशें कोत्तालो, गेलो बूक बंद केलो, आयकलें टण गेलो खंय सुसेगाद एक वीक, नेक्स्ट संडे खंय गेलो मातसो, ओ नेक्स्ट रिट्रीटाक, तेन्ना देवाचें उतर काडपाचें ना. देवाचें उतर आतां सगळें युट्यूबाचेर मेवता, सद्दां कित्याक युट्यूब आहा तुमचे कडेन, आमचे क्लिक करात, खंयची प्रिचींग तुका जाय ती एक प्रिचींग आयकात. हांव चड कितें करतालो ऑन फेथ, भावार्था उद्देशी, देखून म्हाका भावार्था उद्देशी म्हाका खूब त्यो आयकत आसता हांव अजून पासून. बिलीव हाव फेथ कम्स, नॉट बिलीव, हाव फेथ कम्स, फेथ सिस्टर, फेथ, या दॅट ओन्ली, बिकॉज त्याच्यासून खूब फावटी हांव फेथाचेरूच हें दिता. हाव फेथ, हय, या थ्रू फेथ. Yeah, www.jcilm.info, and you click what you want. You can get it on that YouTube. Very important. Listen, thousands of videos of Brother Johnson, Sister Jocelyn, all videos, thousands of videos. You'll get it. You just click on that, which one you want to hear. Forgiveness, faith declaration, healing prayers, everything, all. What scriptures you want. Then how the faith words, how words works in your life, everything, forgiveness, then godly marriages, there are so many, how to overcome fear, everything is there on that. You can just click it, go through that, and hear. We are also hearing, everybody, most of them now, whoever in this thing, we go and click it on that YouTube, www.jclm.info, and click it on that, which one you want. You will get many thousands of videos on that, and you click on that, any video which you want. तुका जाय ताचेर क्लिक करपाचें, आयकोपाचें. तशीच आमी देवाचें उतर आमच्या कार्यान अशें घालपाचें न्ही की अशें कितें हें करपाचें. ओके ब्रदर, कितले जालें टायम? 1 o'clock हें करया. ओके, सो आमकां आयज कितें बरें कितें शिकोवण मेवली. आर्गा जेजूक, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. बरें आहलें न्ही, कितें कशें कितें आनी कशीं उतरां. आनी जेन्ना आमकां केन्ना जशी ताळणी येता, जो केन्ना कसल्यो अडचणी येता, एनी प्रॉब्लम्स वेन वी आर कमिंग इन आवर लायफ, वेन एनी प्रॉब्लम्स आर कमिंग ऑर फेसिंग, that time how our words should be, and what should be our words, and how should we confess. ना आमी कशें कितें उतर दिवंक, कशें कितें उलोवपाक जाय. आमी उलो करूंक देवाचें आर्गां दिवंक जाय न्ही. सिट्युएशन, एनी सिट्युएशन, you should always praise God and thank God. We should always, first of all, we should thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds and stripes, I'm completely healed. I'm completely set free from all these problems. So and so solution, so and so problem, so and so this. Even my child, even my family, everything. If one prayer you can do many times, as much as you want. Thank you, Jesus. By your wounds and stripes, me and my whole family is completely set free. Set free. That is because 1 Peter 2:24 says, no, everything is given. You should speak to the mountain. No, we have to speak and command that mountain to do what and where to go. Only then, and when we believe and we confess, then only it will work in our life. Otherwise, if we say that, no, हांव स्वत मानता, हांवें म्हणलें आनी जशें वायट आयलें कितें आयलें ताचेरूच फोकस, नो. Always thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is what I do. This is every day I do. Okay? आणि आमी आतां तशें सदांच देवाचें उतर आमी आयकोया आनी सदांच आमी तें आमच्या जिवितान आमी तेंच आमी आपणोवया आनी आमच्या जिवितान तेंच आमी फुडें सदांच आमच्या तोंडानूच आसुनी आनी आमच्या काळजांसान आमी वाखणया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. So, धाकटोले एक मागणें करया. Praise the Lord. So, and believe and confess with our mouth. We should first believe and confess with our mouth. Thank you, Jesus.
सर्गीच्या बापा हांव तुका देण वाजता आर्गां दिता वाखाणटा जेजू तुवें आयज जे कितें म्हज्या तोंडांसान उचल्लां ते सगल्या भाव भयणांक आनी जे कितें कोण सगळे वायट वर्ल्ड वायट आयकतात तांच्या जिवितान आनी जी म्हजी टेस्टमनी जशें हांवें आयज देवाचें उतर म्हज्या जिवितान आपणयलें आनी ताचेच उद्देशी चल्लो त्याच उद्देशी त्या उतरा उद्देशी म्हाका म्हज्या जिवितान व्हड मिलाग्री घडोवन म्हज्या आयज हांवें टेस्टमनी शेअर केली ती टेस्टमनी सगळे संवसाराक जे कोण कोण आयकतात जे आयकतात तांकां मेवता आनी तांच्या जिवितान असली तांकां फायदो जाता लाभ जाता आनी ते देवाचें उतर आपले आपणायतात आनी सदांच ते जेजू तुका तांच्या सोमी धनी मानतात आनी जे कितें तांच्या जिवितान आसलेलें आयज जे उतर आयकून तांकां जी कितें जे बरेपण मेवलां जे तुवें तांकां सत शिकयलें तेच स्वता उद्देशी चलोवन तांच्या जिवितान व्हड मिलाग्री घडोवन येतात आनी हें सगळें जे आयज हांवें तुवें म्हज्या उद्देशी आयकलां ते सगळ्याच्या जिवितान कार्य केलां म्हूण हांव सत मानतां आनी ह्याच वेळार तेंचे जें कितें आसलेलें सुटकावे जें को तांच्या जिवितान तांचे मॅरेज लायफान जावं तांचे फॅमिलीन जावं तांचे कसलेंच कितें कसलेंच तांचे फॅमिली भितर कसलें कितें आहा तें हांव जेजू सत मानतां जे हांवें म्हजी गोवायके उद्देशी तांकां सुटका फावो जाली आनी तांच्या जिवितान ह्याच वेळार व्हड मिलाग्री ते पळयतात आनी तुजी वाखाणणी कोत्तात आनी ते दुसऱ्यांक वचोन गोवायकी जातात म्हूण तुका हांव देण वाजता आर्गां दिता वाखाणटा जेजू ह्या मागणें हांव तुज्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस